तुमच्या प्रमाणे समाजसेवा म्हळ्यार कितें? हे समाज सेवा करतना आमकां मस्त प्रायड येता. मोठलो मनीस ते सन्मान हे सन्मान राज्योत्सव ते पुरो मेळटा. म्हज्या घरा एकलो ल्हान आसतना येतालो एक भुरगो. ताणें नामान वरें सांगचें कशें वता कॉमेडी जावंक पुरो नारले पोरले की तेश्टा आनी फॉल चेंज जावं. आतां जेजू म्हळ्यार सासार जाला आमकां. जेजू सासार जाला पतकां म्हळ्यार एक कुमसार जावचें म्हळ्यार काले ते एक वट्टा सांगून येचे आमी. ते म्हाका आयिल्ले पयशे पर्सनल नांवां काडून रिसिप्ट दिनासतना ते म्हजे गरजेक यूज करता खंडीत जावन. नवार्थीक मनीस मस्त शिकपी तो एकदम हॅप्पी जावन मस्त खुशयेन आलो. म्हणजे ते एक सपरेट एक नवें आसा हांव काणकोण गेलो पूण घरा येता आसतना ताका डिवोर्स नोटीस घरा काले करतलो तो. कित्याक पोर जेमीमान सुवार्थ प्रगट केली ते कॅथलीक न्ही ते. थोडे फुडें भुरग्यांच्या आश्रमाक वचून केक कट करता फोटो आनी पुराय काडटात. हें कितलें हे संवसाराचे आमकां चड मेळटाना आमी रावता. एक दीस कॉलेजचे भुरगे येताना एक चेडूं येताना वयर येताना ताचो पप्पा आसा ती ताका गोतूच ना म्हजो पप्पा ते आसा म्हणून. तांकां ते नाका आहले तूं बापूय नाका म्हणल्या रितीन. आमकां एका फ्रिजाक 10 वर्सां गॅरंटी आसा आमकां 1 सेकंड गॅरंटी ना. आतां स्नेहालयाक येवचे सगळे मुग्धून येवचे लास्ट स्टेजीर येवचे जाय ताका भरवसो मेळटा म्हणल्या खातीर. एमर्जन्सी ऑपरेशन म्हणून डॉक्टर सांगतात तो वाचना म्हणून तांकांय तांकांय वता. गेलो जाल्यार हांगा फाटी उरले 45 लाख असो गेला तो जीवन स्टाईल चेंज जाता. आतां इडांत एक ब्रदर आयिल्लो हें मस्त फेमस ब्रदर 100 रुपयांचे कुरीस 1,500 रुपयांक विकून आनी एका दनपारा भितर 3 लाख रुपया मुन्यांत गेलो. हांव बिझनेस करता म्हळ्यार जायना. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. आयचो एपिसोड तुमचे मुखार हाडूंक आमकां प्रायोजक जावन रावल्यात MCC बँक लिमिटेड. MCC बँक आमचे बँक. तशेंच को स्पॉन्सर जावन आज आमकां सहकार दिवन आसात न्यू टेक इंडस्ट्रीज बायकांपाडी. तांच्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तर आयचो एपिसोड खंयच्या विशयान? समाजसेवा. समाजसेवेचे हाच्या आदीं थोडे एपिसोड हांगासर जाल्यात पूण आयचो एपिसोड खास कित्याक म्हूण सांगल्यार थोड्या तेंपातावन एका खास मनशाक हांगासर आपोवन हाडणं. एका समाज सेवा म्हूण सांगल्यार समाजाची सेवा करचे मात्र न्ही समाज सुदारक कितें जायचे म्हणल्या विशयान उलोवंक आज आमचे सांगात आसात ब्रदर जोसेफ क्रास्ता. हांचें नांव आयकतनाच ते कोण म्हणून तुमकां कळ्ळें. स्नेहालया म्हूण सांगलें एक मोगाचें एक शांती धाम म्हणून हांवें सांगेत तसलें एक आश्रम तांणी बांदून थंयसर साबार गरजेवंतांक ते सहाय करनत आसात. तांची सेवा ते दिवनत आसात मात्र न्ही मान्ना म्हणलें एक योजना वरवीं भले लोकांक तसल्या आस्पत्र्यांनी आसच्या पिडेस्तांक आनी तांच्या सांगाता रावून तांची सेवा करतल्यांक दनपाराच्या बुकेच्या वेळार एक मोठं जेवण आनी केदाळा तांचे कडच्यान कोणें गेल्यार बूक थांबोवन तसलें बरें काम ते करनासात. तर स्नेहालयाच्या विशयान तुमकां येदोळूच पुरो गोत आसा. तर आज आमचे समाज सुदारण जायचे जाल्यार आमी कितें करी येता तांची कसली योजना आसात हाचे विशयान तुमकां आज हांव माहिती दितली. तर सर आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमा तर्फेन ब्रदर जोसेफाक ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. थँक्यू लिझा. ब्रदर जोसेफ तुमकां आज हांगासर पळोवन म्हाका बारीच संतोष भोगता. पयल्यान पयलें त्या सोम्यान तुमकां सत्यवंत करून आमच्या समाजीक एक तुमचें तन मस्त बरेंपण जावन आसा त्या खातीर पयल्यान पयलें तुमकां अभिनंदन पाठोवंक आशें येता. देव बरें करूं. तुमच्या प्रमाणे समाज सेवा म्हळ्यार कितें? समाज सेवेच्या की आमी सोम्याची सेवा म्हणून येता म्हज्या लेखान. कित्याक समाज सेवा मस्त जण करता. राजकीय व्यक्ती समाज सेवा दुसऱ्याच तरेची समाज सेवा आसा पूण आमी सोम्याच्या उतरा काल आयिल्ले देखून आमी सोम्याची सेवा म्हणटा. ती समाज सेवा जाता अशें जराल उलयतना देखून सोम्याच्या उतरा काल बांदून हाडल्यार ती खंडीत जावन सोम्याची सेवा. समाज सेवा म्हळ्यार समाज रितीन करचे. आमी म्हळ्यार दया विदावट फेथ म्हणटात. म्हणजे मिसांव स्टार्ट जाल्लें जेम्स चॅप्टर 2:26 कशें तुज्या कुडीक श्वास नासल्यार जीव ना गी तशेंच तुज्या भावार्थाक कर्ण नासल्यार जीव ना तो भावार्थ मेल्ले बरीस म्हणून. तशें थंय हांव म्हजें स्टार्ट जालें. कित्याक म्हळ्यार हांव चिंतूंक लागलो हांव मस्त उपास करता मागणें करता सक्कड करता पूण म्हजें तें एकच बरें काम नासलें. देखून त्या दिसांत हांवें चिंतलें सुम्याड एक मागलें सुम्या म्हाका एक इन्स्ट्रुमेंट कर. ह्या संवसारांत मस्त इन्स्ट्रुमेंट्स आसात तुवें दिल्ली इन्स्ट्रुमेंट्स कुरपेन. देखून थंयत हांव न्हू म्हाका त्या दीस म्हजें मिसांव स्टार्ट जाल्लें. देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडटाना एक मिसांव दिवन धाडलां. केदाळा आमी तें मिसांव समजता त्या दीस आमच्या जिणेक एक अर्थ मेळटा म्हणून म्हजो अनुभव. तुमी कितें म्हणटात? खंडीत मिसांव म्हळ्यार समाज सेवा आनी मिसांव दोन वेगवेगळे आसात. कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्ताक काणगे नासतना मिसांव केल्यार म्हाका जायना. कित्याक म्हळ्यार हांव क्रिस्ताचो पटलाव करचो. देखून हर एक आतां हांवें पवित्र पुस्तक वाचल्या प्रकार
हांवें आसरो केलो ह्या इतल्या जाणांक हाडले मार्गा देगेन हाडले ते हाडले पुरा कर न्हू जर तर सोम्याक विसरल्यार तें तुका आयजाय 64 सांगता तेक तुजी सेवा ती पुरा बरी कामां पुरा म्हाका बनशिरा बरी म्हणटा बनशिरा बरी पूण तुवें क्रिस्ताक वळखून रक्षण जोडल्या शिवाय ही सेवा पुरा पूर्ण जायना ती अपूर्ण आसता देखून म्हज्या रितीन तशें म्हणजे समाज सेवा आनी तुवें सांगले बरी क्रिस्ताची सेवा आमी तशें गाणी म्हणची हेल्पिंग हँड्स आर बेटर दॅन प्रेइंग लिप्स म्हणटात कित्याक काम बरें केल्यार जालें पूण मिसाक वचचें म्हणून ना जे देवाच्या सगळो दीस तुवें अर्घ बलिदाना वा तले पुरो बेटेचें म्हणलें ना म्हणल्यार तले एक चिंताप आसा हाका तुमी कितें म्हणटात म्हळ्यार हेर एकल्यांचे चिंता तांच्या चिंतपाक सोडलेले पूण आतां आमी ल्हानसांचे जाल्यार आतां हे समाज सेवा करतना आमकां मस्तो प्रायड येता व्हडलो मनीस बारी व्हडलो म्हाका एक सन्मान कडेन मेळटना ते सन्मान हे सन्मान राज्योत्सव ते पुरो मेळटात आमी कांय न्ही ताणें दिल्ल्या करीत म्हजें चिंताप तशें सोम्यान जर तर म्हाका हे मिसांव दिनातले जाल्यार हांवें एक ल्हानशें मिसांवान स्टार्ट ल्हानशें एक इन्सिडेंटान स्टार्ट जाल्लें एक दीस स्टेट बँका लागीं एक म्हणजे बाडे हांव रिक्षा ड्रायव्हर जावन आसतना बाडे येता आसतना थंयसर एक मानसीक अस्वस्थ भयण बुकेन मसल्याचें कुसलें उदक पियेतना म्हजे भितर ताळो आयकलो हांव बुकेलो तुमी खावंक दिलें गी म्हणून तशें तिका एक पोती जेवण दितना थंयसर तिचे ती हांसत्या तोंडान उक्तें करून जेवताना तिचें तें सोम्याक पळयलें त्या संतोशान देखून म्हाका म्हजें मिसांव म्हळ्यार तशें स्टार्ट जाल्लें देखून हांव चिंता थोडे जाणांक आसता आतां मिसाक वचना जाल्यार ते दुसऱ्यांत चिंतात नंतर तांकां पवित्र पुस्तक चड जाणू हें आसना जाणू आसूं पुरो या तांकां हे संवसाराचें आमकां चड मेळटना आमी सोम्याक विसरता आतां एक सांतेक एक भुरगो येता बापूय चोटूक हात धरून येता सांतेक येता आसतना भुरगो विचारता म्हाका ते बेलून जाय ओके ताका बेलून काडून दिलें आनी एक पिस्तूल जाय म्हणटा पिस्तूल काडून दिलें तळ भुरग्याचे गामान काले जालें त्या वस्तूंचे वयर गेले बापायचो हाताचो उडास आसना मागीर काले वस्तू जाताना लो बापायचो हात सुट्टा मागीर त्या भुरगो ते काले म्हणटा ता सांत्यान दिसनासतना जाता अशी गजाल आमची गजाल तशेंत मागीर तो भुरगो काले करता ह्या गामान इल्लो तेंप आसता ताका पिस्तूल पळयले फुगे पळयले ते पळयले हे पळय पुरो पळयले तो पप्पा म्हणटा पप्पा दिसनासतना जाता ती ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी तूं गामान दिवन आसताय आमी तशें न्ही जायत जाल्ले खंय तावन आमी स्टार्ट केल्ले पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं आत्म्यान स्टार्ट करून रक्तामासान तूं एंड कर नजो आत्म्यान स्टार्ट जाल्लें मिसांव तुजें रक्तामासान एंड जावन नजो आमी सकट आसकतूच खंडीत आसकत पूण आमकां थोडे गौरव मान ते पुरो मेळटना आयिल्ली वाट आमी विसरूं नजो सोम्यान आमकां दिल्लें मिसांव तेन्ना आमी हंकारी जाता हंकारी जाल्ले कुठले पडटा कित्याक म्हळ्यार लुसिफर पडलो तशेंच मस्तो राय पवित्र पुस्तकां पळयल्यार सगळे पडले हंकारांत तेन्ना हंकार जावं नजो जेजून दिल्लें मिसांव आमी आत्तां आसा ना आमकां तें इम्पॉर्टंट न्ही आमी सर्गींच्या राजाक येतना आमचें नांव फस्ट ती बरोवन घाला की म्हणलें इम्पॉर्टंट आमी तर्जुमो करूंक हर एक दीस तें इम्पॉर्टंट तें तूं मिसाक गेला की तें ताका सोडिल्लें पूण मीस इम्पॉर्टंट कोण एका कातोलिकाक पूण हांव ते न्यू लायफ तांकां ना पूण कातोलीक म्हणल्यार आमकां मीस खंडीत इम्पॉर्टंट कित्याक म्हणल्यार जेजून आसतना हे मिसांव करूंक जायना आतां स्नेहालयान जाल्यार सकाळीं आमी 8 वरांक मीस 8:25 मीस मुक्त जाता ताजे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन जर तर ते सक्रामेंताचें आराधन आमकां 9 वरां म्हणून सगळे स्टाफ येतात ते सक्रामेंताचें आराधन नासतना ते आमकां त्या दिसाचें बूस्ट ना आमकां कांयच ना कित्याक सगळे आमी ती हेरयेक आमचें पातक जावं आमचें उणेपण जावं ती सगळें समर्पण दिवन आमी थंय जावन येता ते जाल्यार कितें जाता सेवा करचे हर एकल्यांक की त्या दीस सगळे संतोशान आसतात कित्याक थंय समर्पण जावन आसता सोम्याची कृपा वय रिचार्ज मेळटा सोम्याची कृपा आमकां मेळून आसता सकट पयशे मागीर अधिकार ते कांय ना सकट आमी समान ती हांव एक बॉस सगळे सामचा 90 स्टाफ आहात तशें म्हाका बघना तांणी म्हाका तशें काण घेनात हर एक आमी ब्रदर सिस्टर अशें बऱ्याक संतोशान आसात देखून आमचे इनमेट्स पूर हॅप्पी आहात करेक्ट दिएसीजेंत आमच्या सिस्टरांनी जावं दी आमच्या पाद्र्यापांनी जावं दी दिएसीजेन चलोवचे साबार संस्थे आसात फॉर एक्झाम्पल आमच्या संत आंतोनीचे आश्रम म्हणटा आसा अशें आसतना तुमकां एक ही आश्रम सुरू करची एक गरज कित्याक खूब जाली ब्रदर न्ही आतां सांत आंतोनीचो आसरो या तुमी सांगले सिस्टरांचो आसरो सकट आसा जाल्यार ते इल्लेशें काले म्हणटा जाल्यार पयशे दिवचे पडटा या कांय तरी ती तशेंच आसा जें म्हणलें एक निबंधन आसा हिंदू भावांक की मुस्लीम भावांक ती काण घेनात आतां आमकां एक दिल्लें मिसांव तांकां जात भेद ना आनी म्हजें मिसांव मानसीक अस्वस्थांचें पुनर्चेतन केंद्र मानसीक खंय आसूं दी आतां रेल्वे स्टेशन आसूं दी बस स्टँड आसूं दी या पुलीस रेल्वे पुलीस आनी सगळे हर एक दीस आमकां पिकअप कितले मध्यान राती आसल्यार हांव रेल्वे स्टेशन ताका सोडिना कित्याक म्हळ्यार रेल्वे स्टेशनांत येवन देंवून आयिल्ले मानसीक अस्वस्थ खांब्याक चडून हुलपून वायर धरून हुलपून सकयल अर्दे हुलपून वेनलोकांत कितले आसात
देखून रेल्वे स्टेशनार सगळें हांवें सांगून दवरलां मास्टरांक तांकां हांगा पळय कोण आसूं दित तुमी कितली मध्यान रात जाल्यार आमी पीक करता रेल्वे स्टेशनाचे विशय मागीर खंय आसल्यार आमी सोडिनात कित्याक म्हळ्यार तांकां आनी आमकां व्यत्यास स्टेटलेंत कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां हांव बुकेल्लो हांव तानेल्लो हांव गायल्लो हांव वस्तूर नासतना बंदीत आसलो तांची सेवा करूंक सांगलें देखून ते एक भाग आमी मानसीक अस्वस्थ तांकां स्पेशली दिला कित्याक म्हळ्यार तांकां खाले करतात म्हणून तांणी नेणार करेक्ट आतां MBBS जाल्ले डॉक्टर आसात आमच्यांत MBA जाल्ले आसात अब्दुल कलामाचे वटुकल्लो एकलो सायंटिस्ट आमकां मेळिल्लो हर एक दीस 1600च्यान वयर जाणांक आमी बरें करून जेजूक दिवन आमी धाडलां जेजूक दिला म्हळ्यार भोवतीच दिला म्हणून न्ही करेक्ट जेजूची वळख सेवे मुखांतर दिल्यात आतां कोणी एकलो आपूण व्हरूंक आयलो म्हणटात आप लोग क्रिश्चन है ना हमारा उधर भी मंदिर है हम लोग जाते हैं येशू क्रिस्त को हम लोग प्रार्थना करते हैं तर आमकां खुशी आतां आमी वेनलॉकान जेवण दिता हर एक दिसा वेनलॉकान जेवण दितना आमी ती क्रिस्ताक दिता कित्याक म्हळ्यार ते विचारता न्ही क्रिश्चन्स हौदू ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾक महिमा जाली पुरो आमी ती खाय ती पॅम्पलेट दिजे म्हणून ना आमी क्रिस्तांव बिल्लो आसून बरी कामां केल्या क्रिस्ताक महिमा जाली देखून सांगलें अन्य धर्माचे तुमची कामां पळोवन क्रिस्त सर्वेस्परा ती महिमा दिवन दिता म्हणून करेक्ट आमची कामां आमचे नडते आतां एकलो एक क्रिस्तांव एक बरी कामां करता तो देवाचे हे करता आनी एकलो अन्य धर्म आसा तो पळयता तेच आमच्या धर्मदुताच्या कृत्यांत ती आसा कित्याक म्हळ्यार पयले क्रिस्तांव जाल्ले कशें म्हळ्यार जेजू स्वर्गारोहण जाल्ले उपरांत जेशे शिस थंयसर सुवार्थ करतना अद्भुतां जावन आसली त्या वेळा देवाच्या बियान गी या देवाच्या मोगान गी जेजूच्या मोगान ती अद्भुतां पळोवन ग्रेस्त लोक सगळो काले करताले तांच्या आल्ले आयवज विकून शिसांच्या पांयां तळा हण्ण दवरताले हण्ण दवरतना ती शीस काले करताले ग्रेस्तांक दुबल्या म्हळ्यार भेदभाव नासतना सांगात ती एकत्र रितीन ते वांटून एकत्र लेवलार ते सोम्याची स्तुती करतले उंडो मोडटले आनी ती एकत्र रितीन जियेतले ते पळोवन अन्य धर्माच्यांनी तांकां पळोवन सांगलें हे क्रिस्ताचे फॉलोवर्स देखून फर्स्ट टायम अंत्योकान क्रिस्तांव म्हणल्यार नांव आयलें क्रिस्त हांव कित्याक क्रिस्तां बरी आतां सकट आमी क्रिस्तांव न्ही चड संडे क्रिस्तांव म्हणटा हांव ते न्ही मग क्रिस्ताचे म्हळ्यार क्रिस्ताच्या त्या युनिफॉर्मा भितर आसा जे आमी एक पावटी आमी क्रिस्ताक सांगचे एक पावटी क्रिस्ताक नेगार करचे ना आनी एकल्यान कोणी आमकां दुसरें ते शिकयलें ते जाल्यार आमी क्रिस्तांतून भायर येवचे ते पुराणी एक पावटी आमकां मेळिल्लो भावार्थ आतां म्हाका सेलयलां जाल्यार हांव डिवायन पोट्टा गेल्लो म्हाका थंयसर मेळिल्लें एका हप्त्याचे रेतीर आनी म्हज्या कावन्सिलिंगांत म्हाका मेळिल्लें म्हणजे मुखार बसलो कोणी म्हाका वळखना मलयाळी म्हाका मलयाळम बरें येता ताणें म्हणलें तो मुखार बसून सगळी म्हजी हिस्ट्री ताणें वाचली हांव भिवन गेलो त्या दीस देवाक तो म्हणालो हे कांय न्ही जोझफ कित्याक म्हळ्यार देव तुका जाणा तुज्या मुखार कांय ताचें लिपोण दवरूंक जायना देखून तें तुका कळयलां कित्याक म्हळ्यार तें परिवर्तन जायचें म्हणल्या खातीर देखून हर एक पावटी जेजू सांगता पळय तुका बक्षिलां आनी मुखार पाता करिना तरी पूण आमी पथकांत पडटा आमचे मनशां सैम पूण पश्चात्तापावचें कोण पश्चात्ताप पावना गी ते पवित्रात्म्या देणे ताका आसना हांव तो हंकारी जाता तुमी ऑर्डर सांगले बरें हंकारी जाता देखून आमी पश्चात्ताप पावून जेजू कडेन हर एक पावटी आयल्या वेळार तो आमकां वेंगून धरता आनी नवें नवें मिसांव तो दिता कित्याक म्हळ्यार ल्हानशे संगतीन विश्वासी जाल्यार तूं व्हड व्हडल्यो संगती दिता म्हणटा देखून आज ल्हानशें जावन जाल्लें स्नेहालय आज इतलें व्हडलें जालां जाल्यार म्हाका अजुनूय बुकाना तें व्हडलें जालां म्हणून तें अजुनूय ल्हानच आसा कित्याक म्हळ्यार तें म्हजें काम न्ही सोम्याचें काम तो चलयता 5-6 लाख लोकांक इजिप्तांत इस्रायलाक सेलयले एका मोइजेन आतां पापसाहेब बादले बडी कोड्याळ आयले बरें 5 लाख वर्सां कुठले प्लॅन आहले पूण कांय प्लॅन ना एका मोइजेन वॉकी टॉकी ना माईक ना कांय ना ताणें 100 लाखांक जाल्यार सेलयला जाल्यार ती देवाची शाती ती तशेंच आमकां जर तर सेलयता जाल्यार ताची कृपा ती ताची दया आमचें ओडपण कांय ना ती आमचें कांयच ना त्यावेळेस कदाळ सांगचें आसा आमकां एका फ्रिजाक 10 वर्सां गॅरंटी आसा आमकां 1 सेकंड गॅरंटी ना ताची दया आमकां चलयता आज आतां 16 वर्सां जालीं 16 वर्सांत कितेंय जायनासतना अवघडान विघ्नान संपडनासतना थोडे फावटी कितें कितें मान मर्याद वेतले टायमार ताणें राखलां जाल्यार ताची कृपा ती म्हजें ओडपण कांय ना आमच्या समाजांनी साबार जाण मनशां आसात समाज सेवा करतली आनी समाज सेवा म्हणून नांव काडून कामां करतली मनशां आसात मोदें पावतना खंयी कलगी सूख घडटा मुखारसून व्हरूंक जायना तसल्या संदर्भार त्या मनशान कितें करना सोम्या ते पाटी येवी येत पोडान आसतना कशें तांणी मुखारसून व्हरी येत तुमी कितें म्हणटात न्ही पडनासतना म्हळ्यार आमकां पयस सभेंत बरें एक दिला कुमसार आदी पयलें पुरा बायबल नातलो रेतीर नातल्यो कांय नातल्यो आमच्या मलगडे त्या वेळार तांणी म्हाका उडासा म्हजो पप्पा असो भाऊ उकिनाडका तिशीन तांणी तांकां एज जाल्यार बैलाच्या गाडयेर येवचें तांणी मिसा बेळा फिरकेचेक एज जाल्यार सोनवारा दीस तांणी सकाळीं बैसरतात आयताराच्या मिसाक गाडयेर जेवण पुरा देवन ते शेळे जेवचे अशें पुरा जालें आसा गाडयेर बैलाच्या गाडयेर तांणी येवचें कांय नात आयतारा मीस जाल्ले उपरांत गांवचे आहले त्या वेळार तितलो भावार्थ तांचो आमी आतां पयलीं चरित्र पळयल्यार टिप्पूच्या बंदड्याच्या काळा तितलो भावार्थ आतां तशें न्ही आतां जेजू म्हळ्यार सासार जाला आमकां
जेजू सासार जाला पथका म्हळ्यार एक कुमसार जावचें म्हळ्यार काले ते एक वट्टार सांगून येचें आमी सांगाचें म्हळ्यार कर म्हाका सांगचें पश्चात्ताप पावून आतां एक हांवें कितेंय चूक केला जाल्यार तें रडोवन पश्चात्ताप पावून आनी मुखार करनो जो म्हणल्यार एका आशेन सोम्यान म्हाका बक्षिचें म्हणल्यार आशेन वचचें पूण आमी परत्यार पडटा ते मनशा सैम करेक्ट पूण उडचें दैवीक सैम पथकांत आमी कितें पथकां बुकसून आमी फाटी फाटी येता मुखार येता तेन्ना आमकां देव फाटी फाटी आमच्या कुर्साक तोय खांद लायता अशें आतां कितें म्हळ्यार हे मिसांव जाताना आतां म्हाका आतां हांवें स्टार्ट केलें म्हज्या पप्पाच्या सौदलाक म्हाका मेळ्ळ्या इल्ल्या शेअरांत हांवें एक ल्हानशें घर काडून स्टार्ट केलें ताजे उपरांत मस्त दानी आयले बरे दानी आयले तांणी दुसरे रितीन स्नेहालयांत इम्प्रुवमेंट मस्त दानीचो सहकार म्हणजे कांय ना सांगत जाल्यार हर एक दानी चापूल जावं दी म्हणजे डिएडिक्शन सेंटर जावं दी या आंबुलन्स जावं दी या कितेंय दी इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयचें जालें जाल्यार हर एक दानीचो पाठिंबो आसा ते म्हाका आयिल्ले पयशे म्हाका मिसयूज करीत खंडीत म्हज्या पर्सनल नांवां काडून रिसिप्ट दिनासतना ह्या थोड्या जाणांनो जोजफ दे अळे कॅश इतले आहा तूं म्हाका रिसिप्ट कांय नाका ना तुमी रिसिप्ट काडूंक आसा कित्याक म्हळ्यार म्हजें जर तर अकावंट सेक्शनांत हांव एक चूक करता जाल्यार ते पुरो सोरतात फाल्यां देखून हर एक म्हजें अकावंटेबिलिटी आसा कित्याक एक तुमी वस्तू हाडा स्नेहालयाक एक वस्तू हाडा ताका हर एक रिसिप्ट आसा कित्याक म्हळ्यार ते दिवचें म्हणून गरज ना पूण सोम्याच्या दृश्टेंत आनी ती आसले आमच्या सगळ्या स्टाफाच्या दृश्टेंत आमी अकावंटेबिलिटी करेक्ट सांबाळूंक आसा करेक्ट देखून म्हाका पयलें म्हाका तें नातलें स्टार्टिंगार नातलें म्हळ्यार कशें म्हाका गुर्तू नातलें हांव एकलोच आहलो करेक्ट ते जाल्यार एक दीस हांव तो नांवूय सांगता कित्याक म्हळ्यार प्रसाद प्रिंटर्स असो प्रवीण पत्रावण एक दीस म्हाका सांगलें जोजफ तूं काले कर होते तूं आतां काले करता ह्या बोल्सान काडलें त्या बोल्सान दिताय ते जाल्यार करेक्ट नातलें हांवें सीए कडेन दिल्यार वचोन सगळीं बिल्लां दिवची जालीं म्हाका गुर्तू नातलें ताणें एकच सांगलें तूं वेतन आसा पळय जोजफ ताच्या ऑफिसाक गेलो वेतन एक लेडजर काडून वच तुका कितें पयशे दिल्यात पळय ते बरोवन काडून घे आनी तुका कितले खर्च जाला त्या कुशीन बरें तुका बॅलन्स उरता त्यावेळेला म्हाका कळलें हांवें वचून एक त्याला अकावंटंट आहलो एक्चुअली अकावंटंटान सांगलें आसता अशें सिस्टम जाय तोय म्हणालो तो काले करता ताच्या ऑफिसांत म्हणून जाल्यार हांवें त्या दीस न्हू एक सिस्टम करेक्ट केलें त्या उपरांत म्हाका अशें भोगलें की आं हें करेक्ट आतां हांव जाय जाल्यार तें न्हू 5 की 10 हजार हांव काडून येता सकाळीं एडवान्स काले पर्चेसींग जाल्यार काडून येता आनी तें बिल्लां तांकां दिता म्हजें काम उकतलें करेक्ट आनी म्हाका थोडे जाणां पर्सनल म्हणून दिता जोजफ हे ट्रस्टाक न्ही तुज्या खर्चाक आतां गल्पा पुरो गेल्यार सांगतात गेल्ले कुडले फस्ट म्हाका काले करता गल्पा पुरो गेल्यार थोडे जाण बरे मनाचे जोजफ तुज्या डांगाच्या करन्सीन आंत कोण ना तुका एक ज्यूस पेजे जाल्यार हे कान घे हे अकावंटाक न्ही हे म्हज्या लेखान हे तुका आहले तुज्या घरचेक जाय ते तशें दिता तशें दिता जाल्यार मुस्तान आसात तुजे घरचेक म्हणून ते म्हजे घरचेक यूज करता खंडीत जावन खंडीत तशें आमकां पयशे करतात जाल्यार बिलियन लेखान करीत आनी म्हजें पर्सनल अकावंट आसा एकच अकावंट आसा SBIंत ते म्हजे अकावंटंटा डायरेक्ट आसा ते ताणीन तो OTP घालून तांणी ते काणयतात एखाद्या वेळार कोणी गल्फांत पयशे धाडूंक जायना जाल्यार तांकां OTP म्हज्याक धाडटात आनी ते हांव ट्रान्सफर करता तांकां करेक्ट पूण तांतूय ट्रान्झॅक्शन तुमी करेक्ट डिटेल्स ते हांवें ट्रस्टाक ट्रान्सफर करता ते हांवें CA कडेन विचारून केलें कितें थोडे फावटी आतां ना तितले आतां सकाळांक NRO अकावंटांत हांव धाडूंक जाता पयले तसले खाले की फेसिलिटी नातले स्टोरांक गुर्तू नातले तशें जाल्यार आतां कोणी तशें नात अप्रूफ आसतात 1-2 ते आमकांय प्रॉब्लेम उरतो टॅक्साक करेक्ट आमकांय प्रॉब्लेम उरतो देखून ते करेक्ट अकावंटेबिलिटी आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हजी मिसेस काम करता टिचर गव्हर्मेंट देखून म्हाका व्हडलें खर्च ना कित्याक म्हळ्यार कितें स्नेहालयांत रांदलां तेच आमी घरा जेवता करेक्ट कित्याक म्हळ्यार स्टार्ट जाता म्हणून म्हणजे ते पॉलिसी कित्याक म्हळ्यार तांणी काळे रांदलां म्हाका कळचें तिसऱ्यांत काळे रांदतात तेच म्हाका बरें आसाचें कित्याक म्हळ्यार आमचे आसरो म्हणून जायना ते आमचे एक कुटाम ते कुटाम कित्याक कुटाम म्हळ्यार आमच्यान ताल्ले फेसिलिटी हांव सांगता एक काले म्हळ्यार एक फूड बरें वचचें देखून आमी काले केला ते बेकरी आसा रस्क ब्रेड बन बटर आनी पिझ्झा बर्गर सगळे असले एक सिस्टम खंय ना आमकां आमच्या निवासींक आमच्या भावांक भयणींक जेजूक कितें आमकां दिवंक जायना जेजूक डायरेक्ट खावंक दिवंक जायना आमकां जेजू आमकां दिता आपल्या मासान रगत जेजूक आमकां दिवंक जायना आमी थोडे फावटी हांसरो म्हणटना तांकां कितें शीत नुस्तें दिल्यार ते न्हिदतात ती तशें न्ही तांकां कितें जाय आमचो MSWC सारता तुमकां खाली आशा आसा आतां पोरूस आमी केलें तट्ट कडेन जावन आमी अल्फम आनी कुबूस सगळ्यांक 400 लोकांक भायर सगळ्या ग्रावंडार घालून अल्फाम आमी कुबूस ते मेजॉरिटी आसता आमकां तेच जाय बीफ आनी परोटा जाय म्हणटात जाल्यार बीफ आनी परोटा आमी करचे बरें करून आनी तांकां कितें आशा आसा काबाब आनी चिकन ते मामुली आमकां ती आनी फूड बरें दिता हांव कित्याक म्हळ्यार जेजूक डायरेक्ट दिवंक जायना कितें आमी हांकां दितात ते जेजूक दिलें मागीर चड आमी मागाचें म्हणना तो आमचो काळीज पळयता तांकां नीड खंयचे आसा पिकनीक जावं दी आमी जम्मू काश्मीर गेल्ला आमी फॅमिली एक फावटी 2-3 फॅमिली आमी सांगात गेला म्हाका बगलें आमच्या भावांक की व्हरचें
हांगा काडूंक जायना न्ही आतां आज हांगा येता आसतना एक पप्पा मम्मी नटले एक 4-5 तरणाटे आहात आमच्यात तांकां म्हजो पूत जम्मू काश्मीर काडून येते आसा आज बैसरले तांणी वाव तांकां फ्लायटार वचून ताणें एन्जॉय करूंक 15 दिसांचें टूर तांकां तशें हांवें ती आसतना चिंतलें हांकां खाले करचें आमच्या निवासींक म्हाका कोडयाळ येयल्या उपरांत चिंतलें हांगा स्नो फॅन्टसी आसा फॉरम हॉलांत तांचे कडेन उलयलो तांकां एक्चुअली 550 आहात म्हाका ताणें डिस्कावंट दिले कुडले 250 ते दिताना म्हाका भोगले एटलिस्ट तांकां जम्मू काश्मीराचें फील ती दिवंक जालें म्हाका दिवंक जाता ती येताना म्हाका 2-3 जाणांनी जेवणाचे दनपारां स्पॉन्सर केले ती परत्यान रुजाई गरजेन हॉल म्हाका फ्री दिले जेवण दिलें आनी गडबड दिलें सेकडांक आनी त्या हिवांतावन भायर येताना एकल्यान कॉफी रेडी दवरल्या वाव कितले संतोश म्हणना देवाचे कामां ते आमी दिल्यार आनी वर्सां ते पळय मानसाक पिकनीक येता आमी 6-7 बसां आनी हर एक दीस हर एक हप्त्यान बिचाक आपण व्हरता हांव आनी ल्हान ल्हान कामां करच्यात 120 जाणां बरी जाल्ली तांकां काले करता 5 रुपये 10 रुपये सांबाळ दवरता तांकां एक स्नेहद अंगडी म्हणून संडे एक आंगड ओपन करता आमी ओके तांणी येतात त्या अंगडी येताना तांकां पयशे दिना हांव कुपनां दिता हांव 10 रुपीज 9 कुपन्स 90 रुपीज जाल्यार तर तांणी काले करता लेस चिक्की कुरकुरे फ्रुटी खाले तांकां जाय तांचो पूर आसता आनी कोबो ज्यूस एक सगळ्यांक कोबो ज्यूस हर एक संडे आमचे गाणो आसा आमी कोबो हें करता हर एक कोबो ज्यूस ते तांकां दिताना कितें तांकां फील जाता आमकां खाली जाल्यार खावंक जाता आनी तीन रावचें न्ही न्ही देखून तांकां ट्रिटमेंट जावं दी हर एक तांकां कितें दिवंक जाता तें आमी दिता सोम्याक दिता सिंपल कॉन्सेप्ट करेक्ट कित्याक हो एक कॉन्सेप्ट कोणें समजल्यार आमी कितें करता सोम्या खातीर करता म्हूण सांगल्यार संवसारांत कोणी गरजेवंत मनीस म्हणून आसता नांगे म्हणून म्हाका दिसता ना खंडीत मस्त गरजेवंत आतां आमी थोडे फावटी सांगचे सिस्टर काले म्हळ्यार मार्गार आसले मात्र अनाथ म्हणून ना घरा आसले कितले जण प्रॉब्लेमार आहात आज आमचे ते येतात आमी थोडे जाणांक फॅमिलींत आसल्यांक आमी पयशे काडटात इल्लेशे पयशे कित्याक म्हळ्यार वखदांचे आनी ते पुरो आमी मेडिसिन्स पुरो हाडचेत मॉल दिवन हाडचे आनी तांकां नर्सींग कर दिवचे आमच्या 90 स्टाफ आहात पुरो नर्सां आहात कावन्सिलर्स आहात देखून आमी काय करता फ्री म्हणटा सगळ्या कुटुंबाच्यान घालतात देखून आमी काय केलें एक ल्हानशे एक अमावंट तांकां दवरला आनी मार्गार आयल्यांक बिलकूल ना आनी घरा वेताना जी फॅमिली येयल्यार आमी एक पयसो काडिना ते आमचे मिसांव करेक्ट आसले मिसांव हे कितें जाता थोडे जाणां आसा आतां एक मानसीक बी आसता मानसीक न्ही आज घरा 5 जाण आसल्यार 5 जाणी एक ना एका वत्ताडान मानसीक आसतात पूण एका घरा आतां एग्जाम्पल सांगचें पोर एक कुटाम कोडयालचे फामाद कुटाम एक भुरगो 9 इयर्स आसा भुरगो हांव चिंता वय 9 इयर्स आसा भुरगो फिफ्तांत आसा 9 इयर्स आसा भुरगो ताचे तो मस्त एडिक्शन जावन घरा एकदम गलाटो बापाय आवय समाधान ना पुराना एक ताका खाले करचे खंय सांगचे मर्यादेचे प्रश्न अशें म्हाका एक तांच्या ओट्टू घाल्ल्या एका टिचरान फोन केले अशें आसा हांवें सांगलें ताका हाडा एडिक्शन जाला तो हाड न्हू ल्हान भुरगो न्ही एकल्याक एडमीट करूंक जायना बिलकूल तशें आवय बापायक रावयचें पडलें पळयतना आवय बापायच्या प्रॉब्लेमांत तो भुरगो त्या भुरग्याक इतलो IQ आसा की 15 इयर्साचो IQ आहा त्या भुरग्याक एकदम बुद्दवंत भुरगो बरो कीबोर्ड प्ले करता पुरो करता आनी तो इतलो एकच हप्त्यान तो बरो जालो पप्पा मम्मी चोटून निदानातलो तो भुरगो जीवशी मारूंक येतलो आवय बापायक मागीर 6th 7th डे ते आवय बापायच्या चोटूक तो न्हिदलो ओट्टूक रुमान तितलें जावन बरें जातलें 4th असो कुमगार जालो ते बरें हॅपी तशें थोडे मस्त आसा तसल्यो संगत्यो आमचे कडेन येतात आमी ते तूं तशें अशें म्हूण काण घेना आमी ताका बरें कर थोड्या कडेन पयशे आसनात पयशे ना जाल्यार तांकां पयशांचे तांचे पळयता आमी पयशे ना आसो नासतना सांगतात की म्हणून पयशे ना पयशे काण घेना आमी आतां आमी डिएडिक्शन सेंटर बरें केलां ताका पयशे आसात तातूंत एकदम फस्ट क्लास कोडयाळांत हांव अभिमानान सांगता सेंटर ना ते स्टार्ट करूंक कितें कारण म्हळ्यार एक भुरगो कोकेन काण घेवन मेंटली जावन केरळाचा पालकाडचो चेडो केरळाच्या आवय बापायक जीवेशी मारून पीस करून फ्रिजान दवरले ताणें आनी तो जैलांत आसलो ताच्या भयणीन SBIन काम करता भयण परवलांत राज्यार ताका आपण ट्रिटमेंटा काडले आमचे ते त्या वेळार हांवें ताका तो फॅमिली सो म्हणून हांवें खाण घेनातले जाल्यार एक डिएडिक्शन सेंटर आसनातलें खाण घेवन ताका बरें कर न्हू आमच्या टिमान ताका बरें कावन्सिलींग कर न्हू ताका थेरापी कर न्हू बरो जावन आतां काम करता आसा त्या दिसा ताणें भोगलें असले आमच्या समाजान मस्त तरणाटे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसात मर्यादे पासून घरचे सांगणात मर्यादे पासून सांगणात देखून असल्या भुरग्यांक खाले तरी करीचे कित्याक म्हळ्यार हांचे वटूक दवरूंक जायना बिलकूल मानसीक अस्वस्थ खंयचे आयले विविध प्रायाचे हे ल्हान भुरगे तांकां दवरूंक जायना पूण बिल्डींग जायचेत तसो मस्त इन्स्टिट्युशनां पळोवंक गेला हांव आनी आमचो HOD पळोवन वचून म्हजें एक ड्रीम आसलें 3 म्हयने ते रावतात एक ड्रग एडिक्ट एक अल्कोहॉलीक कित्याक म्हळ्यार आज पियेवण्याचे मनीस आसा जाल्यार ताका हालीं डिएडिक्शन पावना ताका सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम आसा सायकोसीस आसता देखून ताका सायकॅट्रीक मेडिसीन प्लस ताका हे मिटींग आसूं दी कितेंय आसूं दी सांगाती मेडिसीन थेरापी पुरो सांगाती वचपाचें आनी देखून आतां हांवें ते एक प्लॅन करता आसतना 3 म्हयनो तो रावतना ताणें एक जेलांत गेला म्हणल्यार बगून वचूं देखून ताका वेवस्थीत जावन बिल्डींग जाय
ताणें सक्कड आसाची ताचे भितर देखून खाले करचें म्हणून चिंतना सबार दानी कडेन उलयलो सबार गल्फांक गेला मुस्त दानीचो पाठिंबा मारला मुस्त दाणींनी ताका व्हडल्या मट्टान एक एकल्याचें नांव काडूंक वचना कित्याक मुस्त जाणांनी ताका कुमक केला Correct. आनी आमी लक्कडी केला लक्कडी पंत 50 lakhs रुपयाचे आमच्या स्टाफ आनी आमी सांगाती मेळून केला 50 lakhs लक्कडी पर ओके तशें कर न्हू 7.5 करोडांचे वेवस्थीत बिल्डींग तातूंत खालेपूर आसा म्हळ्यार जिम आसा एक बरें जिम आसा Correct. मिनी थिएटर आसा योगा आसा ओके बरे प्रोफेशनल कावन्सिलर्स आसा सायकॅट्रिस्ट आसा आनी लॅब आसा ECG आसा हर एक वेवस्थीत जावन एक 31,000 स्क्वेअर फिटाचे एक बरें वेवस्थीत जावन देखून ते हॅप्पी आसात हर एक दीस नॉन वेज फूड तांकां कितें जाय तें करेक्ट तांणी कितें विचारतात ते तांकां एक कुटुंबांत परत्यान येतना डिप्रेस जावन वचून वचोन करेक्ट संतोषन आसाचे देखून आमचे ऑलरेडी एक 140 जाणां येदोळ डिस्चार्ज जाल्यात तातूंत 7 जाणां मात्र हे रिलॅप्स जाल्यात परत्यान पडल्यात ते करेक्ट एक व्हडलो नवार्दीक मनीस मस्त शिकपी तो एकदम हॅप्पी जावन मस्त खुशयेन आलो मस्त रियाबा गेला पूण आमचें तें सपरेट एक नवें आसा हांव काणकोण गेलो पूण घरा येता आसतना ताका डिवोर्स नोटीस घरा काले करतलो तो तुमी चिंता ताणें पिये नासतना का जाल्यार ताका धैर्य दिवन परत्यान तो आतां ऑलरेडी येते आसा पूण स्कीप कांय करूंक जायना ताका फाटल्यान कोण सपोर्ट करचें करेक्ट निदान कोणा खातीर जिवोवचें कोणा खातीर जिवचें कोणाक सपोर्ट करचें ना जाल्यार करेक्ट देखून आमचे कुटुंबा जिविती आज तशें तें आसा कांय करूंक जायना मेन कुटाम आमचें कुटाम जर तर ते करेक्ट आसा जाल्यार खंडी जावन सगळें बरें आसता घरां आमची व्हडलीं आसात पूण घरांत मस्त मनशां आसात जाल्यार मनशां मदें एक सरपण बोगते सुमार जाणां आसात कित्याक म्हणल्यार ह्या दिसान डिप्रेशनाचे मस्त केस आमी आयकोन आसा अर्लेपुरा आसतना एका कुटुंबान त्या व्यक्तीक कशें सपोर्ट जावन रावं येता आनी तुमचे लागीं आयल्यार तुमी त्या व्यक्तीक कशें सपोर्ट करतात हाचे विशयान म्हाका कितें सांगतात गे ब्रदर कळ्ळें कुटाम म्हणटना 2 काळजां एक जावंचे आमी केदार सांगतात 2 देवान तें जोडचें मनशांनी ते आमी खाण गेल्यार फस्ट देवान म्हाका दिल्लें तें बायल ह्या बायलेन देवान दिल्लो घोव ताचें उणेपण पळय नासतना ताचे बरेपणाचें एक लिस्ट केल्यार ताचें उणेपण मस्त उणें आसतात बरेपण मस्त चड आसता ताचें करेक्ट आतां आमी पती पत्नी जाल्यार आमी मस्तपुटी झगडटा आमी कांय शांती न्हू न्ही डेफिनेटली मस्तपुटी झगडटा पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा सूर्य अस्तम ते उपरांत तुमी राज्य जाय निदान सैतान प्रवेश करता देखून आमी कितें आसल्यार जेवण जाल्ले उपरांत आमचें कांय ना आमी हॅप्पी जावन एक मागणेकार न्हिदता तशेंच हेर कुटुंबांत आतां उणेपण आसतात उणेपण आसलें कोण्णी नात करेक्ट सांज उजांनी मोरी झगड नासतलें कित्याक म्हळ्यार तो प्रेग्नंट जाताना ताचे वयर जाल्लें आनी पळयतात जाल्यार म्हणटा ते ल्हान झगड आसतलें ते उपरांत दाखोवना आसतलेंच पूण थंय खंडीत जावन हेर एक कुटुंबांत आसता पूण हांवें केदार सांगचें झगडटाना भुरग्यां मुखार झगडा नाकात इम्पॉर्टंट तुमकां झगडोंक घाल्ल्यार भुरगीं नातले वेळार झगडा कित्याक म्हळ्यार तांणी केदाळ खाणांचें तें आमचे खाले आसा ते खाण घेतात आमी कितें दिता तें खाण घेतात आतां आमचीं भुरगीं जाल्यार आतां म्हजी भुरगीं दोगां भुरगीं म्हाका म्हणजे धूव आनी जावं दोगांय इज्रायल काम करतात केअरटेकर काम करतात पूत आतां ह्या वर्सा वकील जाला ताका तो आजुनूय आतां येताना शीद येता 9 वरांक करेक्ट तो बायसून येताना गाडयेर येता गाडयेर वयता एका जाण हांव कितें जाल्यार ओल्ड एजान ताणें जाल्यार शीद ती येता येवन पटलून धरून एक किस दिता आनी हांव ताका एक किस दिता सक्कड पळयता ताका इलेज दिसना म्हाका इलेज दिसना प्राय कितली तुमच्या पुताक आतां 24 जावन 25 जातात लिसन हां वय कित्याक म्हळ्यार ते उडपण न्ही ताका ते प्रॅक्टीस जाला करेक्ट एक्झॅक्टली ते प्रॅक्टीस जाला ताका सोम्याचो मोग आसा आनी तोय रेतेरेंक येता आतां मागण्यांत आयला तोय मस्त पोटी ताकाय मस्त शोधाने फुडल्यात आमी सक्कडय प्युरिफाय जावचें केदाळा आमकां हर एक पावटी प्रॉब्लम्स येवन एक भांगाराचो एक गट्टी आसता एक भांगाराचो फातर तो फातर तोच जावन रायाच्या किरीटाक दवरूंक जायना मुकुटाक दवरूंक जायना ताका मार पडून उज्यांत घालून मारून ताका एक आकार दिवन मागीर रायाच्या किरीटाक बसचें तशेंच आमी सक्कडी आसकत आमकां हर एक पावटी जावं मिसाचें बलिदान जावं समाजांत हांव जावं आमच्या वडिलांत हांव सक्कड हर एक रितीन आमकां काले म्हणटात एक 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 तर्जुमो दुसऱ्या रितीचे आमकां मेळोवन आमी एक आकार जावन समाजांत भायर येवचे सोडल्यार आमीच सोड म्हणून सांगूंक जायना हर एक लेसन्स आमकां आतां तुमी एक सांगतात हांवें खाणगेचें तें बऱ्या खाणगेचें जर तूं पाड जाल्यार तूं मावून राव तूं बरें खाण घेता तूं पाड जाल्यार सोड तुका नाका ताचे विशयान म्हाका आर्ग्यू करूंक जायना आतां म्हाका मस्त जाणां करेक्शन्स दिल्यात मस्त जाणां समाजांत करेक्शन्स दिल्यात मस्त जाणांनी म्हाका नाका जाल्यार उलयल्यात जाल्ले देखून हांव बरो जाला करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आतां बरें खाण गेला मस्त पावटी म्हाका हांवें सुखी केल्यांत सुखीतान म्हाका तितूंक दिवंक मस्त जाणांनी अवकाश दिला करेक्ट कित्याक म्हळ्यार मस्त जाणां नांव पाड करना वचोंक पुरो कितें जावन वचोंक पुरो पूण मस्त आमी सुदारता थोडे फावटी रायट सुदार जेता आमी ना ना जायना आमी कोणती जल्मात बरें न्ही न्ही करेक्ट हांव घडांक घातलो जल्मलो ते सांगूंक गेल्यार आमची स्टोरी दुसरी येता कित्याक म्हळ्यार देवान सक्कड म्हणजे तें दिल्यात
पियोवण्याक कितें जाता म्हणल्यार म्हाका गोत्ता आसा पियोवन 3 वर्सां प्राय आसतना तो पियोवन आहलो कित्याक आमकां सोंत गडांक घाल्लें करेक्ट देखून आमी पियोवन मारामारी करन सुरी घालून पुरा जावन ह्या पिळला देवान हाडला जाल्यार अंतले सकड उणेपण तांचेय आमी सुदारसून काणयोन काडला करेक्ट हेर एकल्या तें उणेपण आसा ताका पयस करचें न्ही आमी करेक्ट ताका बरें करूंक कितले अवकाश आसात ते आमी सदुपयोग करचे करेक्ट पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर एक पत्के मनीस तो पत्काक वेता म्हण कळल्यार त्या मनशाक तूं सांगून फाटी हाडची जाल्यार तुवें कितलीं पत्कां पयलें केल्यांत ती पुरा तुका बोगसता करेक्ट ते सोडून आमी ताच्या ताका पात्र उडोवचें ताका नेग्लेक्ट करचें मार ताणें कोण हाडचें करेक्ट आतां स्नेहालयाक येवचें सगळे मुग्धून येवचें करेक्ट लास्ट स्टेजीर येवचें जालें ताका भरवंसो मेळटा म्हणल्या खातीर ती आमी खंय तरी दिता आतां हे मात्र सेवा न्ही आमी कळनातली कितली आसा एज्युकेशन हेल्प करता पळोवन आनी तांकां हॉस्पिटल हेल्प करता 16 घरां आमी कोरोना टायमार बांदल्यात 2000 वयर किट्टां दिल्यांत ते पुरो आमचे सायड कितलेय आंबुलन्सां वेन लोकांक आमी मिसांव करतना हेर एक दीस आमी टोकनां दिता ती टोकनां दितना ती साबार जाण आमकां मेळटात हेर एका बेड्डाक येतात आमी बेड्डाक येतना थोड्यांक हें वॉकर आसनात थोड्यांक आर्टिफिशियल पांय धरूंक पयशे ना थोडे जाणां स्कॅनिंग करूंक पयशे नात थोडे दुसरो नमुन्याचे आमकां चीट येता त्या वेळार आमी पळोवन तांची परिस्थिती पळोवन तांकां वचून बेड्डार वचून उलोवन तांकां ते पुरो दिता आनी मोरनोवंक नॉर्थ कर्नाटकांत आंबुलन्सां पयशे आसनात तर आमी फ्री आंबुलन्स सर्वीस आसा म्हजो पुतूच एक दीस काणकोण गेल्लो तो वचून सांगता डॅडा काले एक मोरण काणयोंक त्या मध्यान राती कोणी नांती खाली न्हिदावन आयल्या गुडशिलांत म्हणून एक दुआ ल्हानशें कितली बेजार जाली म्हणून ना तशें कितलीं तशें मरण आमी पावयल्यात कितलेय जाणां फ्री आंबुलन्स आमी पयशे काडून घेना आंबुलन्सां तांकां 4 आंबुलन्सां अदानीन दिल्ले सो मी कोणा मुखांतर जाल्यार डिझेल घालयता कोणा मुखांतर जाल्यार आमकां तांदूळ हाडयता कोणा मुखांतर जाल्यार आमची सगळ्यो गरजो सुदारतात म्हाका 13 लाख रुपया सांबाळ दिवंक जाय म्हयन्याक 27 लाख खर्च आसा एक म्हयन्याक पूण एकच एक आमचे कॉर्पस फंड म्हणून कांय ना सो मी हर एक वाटेन तो चलयता कित्याक ताका सक्कड गोत्त आसा कावळ्यांक माजरांक पेट्यांक पुरा तो पोसता गोळचे मनशांनी मात्र करेक्ट दुसरें कोणी गोळनात हर एक जिवींक पोसतलो देव ताका सक्कड गोत्त आसा आमी खरें जाल्यार काम केलें आमी करनेचें बेसांव ताचें तितल्यान आमचें ओडपण जावं कांय ना एका सेकंडान मुग्ध जाल्यार पुरा आमची कामां पुरा एका सेकंडान मुग्ध जातात आमचो इल्लोसो दीस उडास काडटात मागीर आनी एकलो कोणी देव जायत तितल्यान तशें थोडे फुडें भुरग्यांच्या आश्रमाक वचून भुरग्यांचो बर्थडे सेलिब्रेट करता आसतना तांकां जेवण दितात पूण ही वचून केक कट करतात फोटो आनी पुरा काडटात हें कितलें सोमा तुमच्या प्रमाणे दोन रितींनी पळयचें बाय कित्याक म्हळ्यार एका रितीन ती एक कुमोक जाता आसऱ्याक एका रितीन कुमोक जाता आनी एक रितीन ती आसऱ्यांत आयल्ल्यांक बेजार जाता कित्याक बर्थडे सेलिब्रेट करता तांचे केक कट करचो कोणी नात आतां म्हजी केक हांव कट करना केदाळे कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आसऱ्यांत कोणा डेट ऑफ बर्थूच ना देखून हांव कट करना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तांच्या मुखार तें जायना कट करूंक रायट आनी देखून हांव क्रिसमसा दीस मात्र कट करचें सगळ्यांची व्हडली केक तांकां दोगां जाणां इनमेट्सांक हाडून सगळ्यांच्या नांवार जेजूचो बर्थडे कट करचें एक आनी एक जालें म्हळ्यार भुरग्यांक एक बरें लेसन आमी दिता कुंभार असो अर्थ आसऱ्यांत केल्यार खंडीत जावन ताका बरो अर्थ आसा त्या भुरग्यांक मुखल्या दिसांनी उड जाताना खंडीत जावन ते भुरगे सुम्याच्या एका गल्लें बी आसा पळय म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें केलां कित्याक म्हळ्यार जेजू आयिल्लो पथक्यां खातीर पिडेस्तां खातीर देवाची राज परगट करूंक आयिल्लो देवाचें राज दाखोवंक आयिल्लो आनी आपणाक आसा पूण काली करून रक्ताचें नाण न्हावून ताणें तें स्विकार केल्लें ते ताचें मिसांव देखून हें मिसांव कालें जाता म्हळ्यार आतां एकलो आतां पोरूच आमच्या कुंदापूर एक फॅमिली येयली दुबय तांणी कुवेट आसचें कुवेटान तांणी कुंभार पुरा बरो ग्रँड ती केला कुंभार जाला भुरग्याचें सेलिब्रेशन सगळे 2 बसां काणकोण स्नेहालयाक येयली गरज ना ताका कितें जालें उडपीन तोडलें 5 स्टार हॉटलांत करीत आहलें पूण सगळ्या लोकांक तांणी एक इंट्रोड्यूस केलें स्नेहालयाक आनी स्नेहालयान मीस भेटयला त्या दीस मीस भेटोवन भुरग्याक आर्गां बलिदान दिवन ताणें सेलिब्रेशन ती करता आसतना ताणें जेवण दिलां त्या दीस आनी त्या भुरग्याक एक बरो एक संदेश दिला कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्यान वाडलें सगळ्यांक त्या दीस इनमेट्सांक वाडलें तर ताका कळटा उड जाताना वळे म्हज्या पप्पा मम्मी ग्रेट म्हज्या पप्पा मम्मीक दाराळ दिला म्हाकाय दाराळ दिला हांगा कितलीं जाणां आसा पप्पा मम्मीचो मोग नातली हें आमी समजायचें येताना भुरग्यांक आनी आमी दान दितानाय भुरग्यांच्या हातांत हांव दिवचें केदाळे तुमी वचून भितर वचून अकावंट दिवचें न्ही द पुता तूं वचून तुज्यान तूं दी म्हणून तुज्या हातान दिल्यार त्या भुरग्याक भोगता हांवें फाल्यां ओड जाताना डॅडा मम्मी बरी जाताना हांवें दिवचें जायचें म्हाका एक भोगता एक भुरगें एक दीस वर्साक ताणें आपूण व्हरता दुसऱ्या आसऱ्यांक व्हरतना त्या दिसी आमच्या आसऱ्याक आयिल्ली ती भुरग्यांक हाडून एक 5-6 वर्सांचे भुरगे आसताले ते धांवून आयले कडेयल्ले एक पोते काडून आयले येवन चॉकलेट इतली चॉकलेटां सगळ्यां दिते आसा पप्पा मम्मी गुतूच ना तांकां इतली चॉकलेट ताणें खाण दवरल्यात म्हणून ताणें कालें केला दिल्ली चॉकलेट पुरो ताणें खाणगोण दवर न्हू पुरो वचोंक आसा म्हूण घरा सांगला न्ही अशें वचोंक आसा आसऱ्याक ते ताणें कितले बरें दिले पळय ते व्हडले मिसांव ताणें केल्लें ताचें इतलें ल्हान प्रायर
Correct. मस्त खुशी ताच्या तावन कितें आयला आउटपूट पळय ते व्हड जातना व्हडले एक रूख जाता बरो करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमी एक रूख पवित्र पुस्तक म्हणटा उदका सरशी रोयिल्लो रूख तो कदाळा पाचवोत्त आसता करेक्ट कित्याक पाचवोत्त आसता ताची पाळां उदकांत आसात Correct. आमची फळां पवित्र पुस्तकांत आसाचे ते उदक आमचे ते वाडल्यार ती उतरां आमचे ते वाडल्यार खंडीत आमी मरना देखून सांगचे गोवांच्या कणा असो सांगला कित्याक गोव मेल्ले करीत तो खंडीत जावन तो परत्यान तंतू येवंक जीव जायना देना, जीव correct. दिवंक जायना करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्यात ते मरणांतल्यार सोम्या ते मोराचे आमी आमची पथकां जावन दी आमचें उणेपण आमचें अस्कतकाय ताका समर्पीत मरणांतल्या करीत आमकां पवित्रत्वाची बेसांव मेळना पवित्रत्व आमकां चलयना आमी पाचवे जावन रावना आमी आज कितले कश्ट येवन दीत आमी पाचवेच आसा कदाळ सांगता तूं कसो आहे हांव हॅप्पी आहा फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास आसा कित्याक फर्स्ट क्लास आसा 12 जातात हांव न्हिदतना सकाळीं 6 वरां करेक्ट उठ्ठा हांव करेक्ट 7 वरां 8 वरां आमचें मीस ताका प्रिपरेशन करता जावन आमी हॅप्पी कित्याक म्हळ्यार सोमयेत हॅप्पी हांव सो मी सलोन हां सोमी सेलोन व्हरता सोमी सेलोनचे आनी कोणूय न्ही ताची उतरां चलयतात Correct. रेपोट ताची उतरां जीव दितात ते खाणेवंक आमकां कुरपा मागाचे आमी करेक्ट मागणा जाल्यार मेळना Correct. देखून सांगचे ते आसऱ्यांत बर्थडे या कितेंय करून दी एका कुशीन उपकार जाता एका कुशी बेजार जाता जाल्यार थोडे फावटी आमी माडाची मुळां सोडयतना माडाच्या मुळांक दुखता म्हणून आमी सोडयनासतना रावंक जायना कित्याक बरो फळ मेळचे म्हणून ईट घालून आमी माडाची मुळां सोडयता थोडे फावटी दुखता जाल्यार थोडे फावटी तांकां मस्त बरेपणी मेळटा करेक्ट दोन्ही रितीने आमी पळयचें पडटा दोन्ही रितीनी तर्जुमो करतना दोन्ही इक्वल म्हणून बघता अनाथ आश्रमाक भुरग्यांच्या हाका वेतात जाल्यार ते जर तुमच्या भुरग्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट कसले उणेकन त्या भुरग्यांक दुकानांतल्या बरी तशी करची एक नाही करतात मस्त जाणां तसले आसात करतात, आसात करतात. आसात आसात तांणी सांगतात केक कट करचे नाका आतां वेडिंग एनिवर्सरी घेतात केक कट करचे नाका ब्रदर बरें जेवण दिया आमी correct, येता तांकां वाडटा तांचे वटू केल्लो सगळो खुशाल रावता, करता correct. तांकां थोडी पदां म्हणटा डान्स करता ते पण आमचे हॉल आसा सक्कड आसा वेवस्था आसा करेक्ट देखून करता डान्स करता सक्कड अवकाश आसा देखून आज मस्त कॉलेजीचे भुरगे येतात Correct. मस्त एक दीस कॉलेजचे भुरगे येताना एक चेडू येताना एका कॉलेजीत हांव बोन सक्कड म्हजें प्रेजेंटेशन जालें म्हजी साक्ष दिली पुरा दिवन वयर येताना ताचो पप्पा आसा ती थंय वतूच ना म्हजो पप्पा ती आसा म्हणून चेडू आगोतना तो मानसीक जावन रोडार पडलो ओके ते सगळे अपसेट बापाय पळोवन आनी सगळीं स्टुडंटाय खाले करचे तांकांय कळना पुरा ये फुल्ल गोलमाल हें जाला पूण आवय गोत्ताले की आसा म्हणून भुरग्यांक उतनातले भुरग्यांक सांगून येतले सांगून येतले म्हणून न्ही तांकां ते नाका आहले बापा इतलें नाका म्हणल्या रितीन ओ बापा इतलें नाका म्हणून तितलो मानसीक हिंसा दितलो मानसीक जावन पूण ताका प्रॉपर ट्रिटमेंट मेळनातलें मेळून हांगा येवन तो बरो जालो आनी भुरग्या पळोवन तो एक रडलो आनी उपरांत ताका आमी चेडवाक आपूण कावन्सिलींग केलें आमच्या कावन्सिलरान सांगलें पूण ताका एक उतनाटलें देखून आवयक ताणें फोन करून पुरो आवय सांगलें आमकां नाकात नाका तशें अशें पूण दुयेक मस्त म्हूण आहलें बापायक व्हरूंक पूण आवयच्या दरम्यान व्हरूं ना पूण ताच्या भावान येवन ह्या दादल्याच्या भावान येवन ताका व्हेलें मार बॉम्बे ताणें वाव तशें थोडे फावटी तशें जाता सडन इमोशनल तो भुरग्यांक बघता की आमचे संसार आमचे व्हिडिओ पडले कळटा दुसरो तो संसार ते आतां थोडे आसऱ्यांनी खंडीत भितर वचूंक सोडनात इनमेट्स ना बेळोवंक सोडनात आमच्या सक्कड सांगता पिलिकुला गेल्ले बरी वचूं नाकात सक्कडां कडेन उलया करेक्ट कित्याक म्हळ्यार ती वचून उलया सक्कड बासेच्या आहात बासाचे तुमकां प्रॉब्लेम ना उलया एन्जॉय करा तांचे वाटेन तुमकां एक पप्पा मम्मीचो भाव भयणी आसा तुमकां हे मेळटा आनी कोणी जावन दी एक बॅड टच ना आमच्या इनमेट्साक करेक्ट कित्याक म्हळ्यार तितलें मोगान तांकां आमी एक मार मारिना एक मार मारल्यार त्या स्टाफाक काम ना ते म्हजे पयल्यांदान येतानाच सांगता जर तर तुमकां हे मिसांव करूंक जाता या सेवा करूंक जाता तुमी पाटी मारूंक ना पाटी तुमकां गळी हेटूंक ना हे परत तांकां सांगून तुका काम दिवचें देखून ते पुरो हॅप्पी आहात आमच्यान तुमी कोणाडे काले उलयत करेक्ट तशें या क्राऊड फंडिंगा विशयांत तुमची अभिप्राय तुमचे एक्सपिरियन्स कितें क्राऊड फंडींग आतां एक मस्त एजंट टायपाचे क्राऊड फंडींग आसात हांव ताका सपोर्ट करना कित्याक म्हळ्यार आमकां सांगूंक बरें जायना तूं खंयच्या अर्थान सांगताय म्हणून म्हाका कळिल्ल्या प्रकार हांवें मस्त कडेन क्राऊड फंडींग केल्लें पळयलां हांवेंय केल्यांत केल्ल्या वेळार खाले जाता ती आतां 5 लाख रुपया एकल्याक जाय आनी तो 5 लाख रुपया जाय कित्याक एमर्जन्सी ऑपरेशन म्हणून डॉक्टर सांगतात तो वाचना म्हणून तांकांय गोत्त आसा तांकांय गोत्त आसा डॉक्टरांक गोत्त आसा तांकांय गोत्त आसा ते 5 लाख जाय म्हणून एक संस्थाचे की एका संघटनेच्या म्हजे बरी आल्ल्या कडेन येतात क्राऊड फंडींग करतात ती एक 50 लाख येता ते 5 लाख हॉस्पिटलाचो जालो की थोडे फावटी थोडे एजंट काले करता तांकां कितलें पर्संटेज आहात ते 2 टीम आसात ए बी एक टीम पयले येता तुमकां अशें व्हिडिओ करतात ते तांकां कितले दिवंक आसात म्हणून ते येताना आमचे कडेन कांय पयशांचो वेव्हार ना हे सीदा येतात व्हिडिओ करतात तांच्या मुखार ते पयशे तांकां पावतात एक ते सेकंड तो मेलो मू 5 लाख दिल्लो सरलो तो गेलो जाल्यार हांगा फाटी उरले 45 लाखसाचो गलाटो कुटुंबांत मारामारी जाले की एक मारामारी जाता नंतर आमचे जीवन स्टाईल चेंज जाता करेक्ट लकटे मोबायल आयले व्हडले मोबायल येता भुरग्यांच्या हातांत
घराचे स्टाईल चेंज जाता हे मनशां पडून नासतना जाता अशें मस्त कुटुंबां पळयल्यात आमी केला क्रावड फंडींग कशें केलां म्हण तुमकां सांगता एंटोनी म्हणलो एक भुरगो बेळा फिरगेजेंत आसलो ताका तो आमचे ओट्टूच वाडलो हांव आनी स्टॅनी बेळान सांगाती मेळून केल्लें क्रावड फंडींग तें त्या वेळा ताचो भावी गल्फांत ताणें मस्त हेल्प केलें ताका कित्याक जाल्लें म्हळ्यार तोय गल्फांत आसलो तो भुरगो गल्फांत आसतना कोरोना टायमार ताचें काम केलें गांवांत आयलो ताणें गल्फांत आसतना रीन करून घर बांदिल्लें तेका ल्हानशीं भुरगीं नाका बायल घरांत काम ना त्या टायमार त्या गांवांत आयिल्ल्या वेळार ड्रायव्हिंग काम करनासलो आमचे ओट्टूक इल्ले दीस काम केलां ताणें आमचो बरो इश्ट काम करून ताचे उपरांत ताका काळें जालें इल्लें खोंकली आयली अशें टेस्ट करतना लंग्स कॅन्सर म्हूण जालें खावलें खर्चे एका कुशीन घराक लोन बांदूं ना कोरोना टायमार ताणें काडलें लोन बांदूं ना एका टायमार भावानी मस्त हेल्प केलें ताका पूण तो कितलो करता ताका एक काम आसा मागीर थोडे पुरो उलयले इल्ले सामिशान पावलो ते फ्रिगेजन पुरो हेल्प केलें पूण व्हडलो आयवज जाय ताका आयवज जाय म्हणटना कालें केलें हांवें सांगलें म्हजे कडेन आयिल्लें हांवें सांगलें क्रावड फंडींग करया पूण म्हाका एक निबंधन आसा म्हज्या क्रावड फंडिंगाक कितें जॉयंट अकावंट करचें ताच्या पत्नीच्या नांवार आनी म्हज्या नांवार तें कितें म्हळ्यार फाल्यां असली मस्त संगत्यो जाल्यात ते जावं नजो म्हजें केलें म्हजें नांव पाड जाता देखून हांवें काल स्टॅनी कडेन उलयलो आनी राजू कुंबला म्हणून आसा आमचो इश्ट सांगात कुर्सांच्या घरा गेला वचून उलयलां ताणें बरोवप पडलें ओके थोडं हांवें सांगलें क्रावड फंडींग करया हांव आनी स्टॅनी त्या दीस उलयलो उलोवन जाल्ले उपरांत जॉयंट अकावंटाक पयशे आयले मस्त पयशे आयले आतां मस्त पयशे आयले फस्ट कालें केलें ताच्या घराचो पाटो सोडयलो घर तांचें स्वंत केलें जर तें घर तांकां स्वंत ना रीण क्लियर केलें व्हडलो बार तांकां रावोंक घर जालें सेकंड ताच्या वखदाक म्हणून एक 5-6 लाख रुपया आमी खाण दवरले बाकीचे एक 8 लाख उरले 8 लाख कालें केलें तेगा भुरग्यांच्या नांवार आमी दवरले त्या जाय पडल्यार काडया तेगा भुरग्यांच्या नांवार नॉमिनी बायलेक करून आमी खाण दवरलें जॉयंट अकावंट केलें खर्च जालें ताका ट्रिटमेंट कडेन बरें जालो स्पंदन जालो बरो हुशार जालो सडन एक दीस अपसेट जालो सडन सरले उपरांत ताचे पयलें कालें केलां ह्या तूं ताचे कुंभार जावन उठले भुरग्याचो कुंभार सगळें ग्रँड केलें बरें केलें आमी कुंभार आमी सगळ्यांनी सांगाती करता एकल्यान जेवण दिलें तें केलें त्या घरांत एक पर्स जळता येयलो सेकंडान कुंभार केलो कुंभार सगळें पळोवन तो मागीर सरलो पूण तेंय कालें जालें लोकांक आमची अकावंटेबिलिटी दाखोवंक जाता आमी कितें केलें त्या भुरग्यांक पळय आनी आतां एज्युकेशनाक हांवें सांगलां आतां पावना ते पयशे भुरग्यां मुखार येताना आतां ऑलरेडी ती कन्नड मिडियम शिकतात बाबू पूण व्हड जाताना हांवें सांगलां खंडीत जावन त्या भुरग्यांक आमी हायर एज्युकेशन येताना खंडीत आमी परत्यान आमी हेल्प करता कित्याक तें कुटुंब सोडूंक जायना आमकां तसली मस्त कुटुंबां आसात आमी केल्ली मस्त आतां 16 घरां बांदली आमी दीस जावन दी ताचे हर एक आमी अकावंटेबिलिटी करेक्ट दाखयला कित्याक म्हळ्यार हें कितें जाता क्रावड फंडींग केल्यार बरें पूण कित्याक यूज आनी मिसयूज दोनी सांगाती पळोवन करीचे नंतर ताचे मागीर कालें जालें कोणी दाखयला ना येदोलो मागीर कालें जालें तें आतां कशें आहात त्या फॅमिलीचे आमी सांगाचें लोकांचो इतलो दुडू आयलो कशें खर्च केला तेका अकावंटेबिलिटी दिची जाल्यार तें करेक्ट जाता तें क्रावड फंडींग देखून हांव तें चड वचना गरजेवन तांकां येता आतां कालें करता म्हळ्यार आतां परते गल्फांतली एक भयण आयिल्ली गल्फांत आसा ती बरें कामार आयली बाबू ती हांगा काले की पोस्ट BSc करूंक आयिल्ली सडन काले की ब्लड टेस्टाक येताना तिका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हणून जालें ती सगळी हें जालां एक भुरगें आसचें तिचे हाडले पयशे पुरो एडवान्स आतांचे तेणें ट्रिटमेंट काडलें फादर मुल्लार सावन पयशे मुक्त जाताना तिचे सावन मुक्त जालें गोवी गांवांत आयलो तिका पळोवंक काम सोडचे पडले तांणी आसात तांकां मिडियम फॅमिली पळय तांकां भीक मागोवंक जायना परिस्थिती सांगूंक जायना घर आनी पुरो आसा आतां तांकां गरज आसा थोडे हांवें सांगलें बाय तुमचो व्हिडिओ घालूंक जायना पूण खंडीत जावन हांव एक फंडींग करता कशें म्हळ्यार म्हजें पर्सनल म्हणजे गल्फकारांचें एक हें आसा दुबयच्यांचें ग्रूप आसा त्या ग्रुपांत हांव वॉयस मेल घालता कोणाक गरज आसा ह्या फॅमिली कुमक करूंक तांकां अकावंट नंबर पर्सनल धाडटा तांचे कडेन सांगता हे ऑडियो शेअर करनाकात हांवें तुमकां पर्सनल धाडला शेअर करनाकात कित्याक म्हळ्यार गरज जाल्ल्यांक तुमकां हांवें अकावंट नंबर धाडटा तशें हांवें कितें केलें तें वॉयस मेल धाड न्हू 3.5 लाख रुपया हांवें कलेक्शन करून पर्सनल दिलें तिका आनी ते मस्त नंबर विचारला तिका पर्सनल पूण तिणें म्हाका अकावंटेबिलिटी दाखयला इतलें आयला बरें पोरी तिणें म्हळें अशें आनी किल्ली गरज ऑपरेशनाक जालें की थोडं हांवें सांगलें आतांचें जालां म्हजें एक्चुअली आनी म्हाका कशें करचें न्हू आनी करता जाल्यार व्हडल्या मट्टार करचें तें करता जाल्यार ताका तसलीच एक रीत हांवें धरली जाल्यार तुमकां एक समाजांत बरें न्ही न्ही बरें जायना ती बरें आनताली आमकांय बरें जायना तांकां दाखोवंक बरें जायना मागीर करतलें खंडीत मुखल्या दिसांनी हांव तुमकां हेल्प करता म्हूण सांगलां तसली येतात आतां सक्कड आसो न्हू थोडे फावटी खाय नातले बरी जातात देव वाट दाखोवन दितलो खंडीत दाखोवन दितलो आमी मागता तांच्या खातीर काय जाल्यार मागता म्हळ्यार पावना प्रॅक्टिकली आसा म्हजे पॉलिसी तें हाका जाल्यार आमी थोडे जाण म्हणच्या मागता जाय तें देव बरें करूं माग खंय मागतात कोणी मागनात मागचें मात्र न्ही सांग पावलो म्हणटा एकलो तुजे कडेन येता बुकेन येता ताका तूं मागता म्हळ्यार तें बूक तांबाना जेम्स चॅप्टर 2 सांगता बूक तांबाना तूं फस्ट पोटाक दी मागीर माग म्हणटा तें तुका प्रॅक्टिकल आतां आमी सदां जावचें तशें मागता म्हणटा पोटाक गरजेक पावना आमी गरजेक जाल्यार पावता तुवें मागचें म्हणून ना तेंच मागणें
आनी एक एग्जाम्पल गोतना म्हाका टायम घेतलो आसा म्हणून कोरोना संदर्भार एक कदाळ एकलो फोन करतलो म्हाका एक तरणाटो तो कामार आहलो बरो कोरोना टायमार ताचें काम गेलें कदाळ फोन करता कोमेळो घेयची ए हांव म्हणून सांगलें तूं केदाळ आसा आयतार ओके ये हांव त्या दीस आयतार नातलो हांव सांतांदोर जास्त्रांत एक मायकल सराच्या थंय मिटिंगांत आहलो तशें ती येताना ताचे फोना मुस्तात हांव सायलेंट दवरनासलो भायर येताना मुस्त कॉल आहा ताची तुला विचारलें खालें बाबा न्ही तूं येवंक सांगलें हांवें सांगलें येवंक सांगलें म्हणून वॉट्सॅपार हांवें अशें केलें म्हाका उडास नाटलो की हांव सांतांदोर जास्त्रां मिटींग आहा म्हणून भायर येताना हांवें सांगलें खंय आसा खंय आसा ताणें सांगलें हांव वालेनशा म्हजें घर वालेनशा तुज्या आसऱ्याक वचून हांव फाटीं आयलो वालेनशांनी हांव हांगात आसा जेप्पा आत्तां येता म्हळें घरा येताना ताचें घरा ल्हानशें वालेनशा भाड्याच्या घरांत तशें येताना बायल प्रेग्नंट आनी एक भुरगें आसा आनी ती येताना एकदम एक परजळत ना घरा एकदम कांय खावंक नासलें बरें पुरो एकदम हें आसा हें जालें काल जालें ब्रदर अशें म्हणजे परिस्थिती मस्त पाड आसा कोरोना टायमार काम गेलें आनी हांवें त्या टायमार कालें केलें इल्लें फायनान्स लोन काण गेलें एक फायनान्स लोन कर आनी फायनान्स अशें 3-4 फायनान्स जावन म्हाका आतां येवन घरा थट्ट दितात बेश्टायतात नाका जाल्ले उलयतात म्हाका सुसायडच करया आमी चिंतचे आमी सकयल फॅमिली देखून तुमचे कडेन एक कितें तरी करूंक जाता गे ब्रदर म्हणून हांवें सांगलें कितलें रीण आसा वट्टू 90,000 व्हडलें ना एक्चुअल 90,000 आहल्यार एक 10 करोडांचे तांकां गाळी मेळटात येवन बायकार 10 करोडांचे जिवंक तो जायना त्या वेळा हांवें सांगलें इतलेंच गे 90,000 न्ही ते म्हटलें मांडवण करनाका म्हाका 2 दीस टायम दी म्हणलें पूण तूं हांव येता तें बरोवंक तुका दिना हांव कॅश तूं आज तूं कालें कर म्हळ्यार म्हजे डाल्या 5,000 रुपया आता म्हजे येता ते तुका आण गे आज बरें जेवा आनी बरें जेवा घट्ट सुशेगात न्हिदा 2 दीस टायम दी म्हाका म्हळें तशें गेलो वचून सकाळीं ताचे फोन ब्रदर आमी न्हिदना आसतना 6 म्हयने जाले काल राती मात्र आमी करेक्ट न्हिदल्या तुमच्या एका उतरांनी तुमी फाल्यां म्हजें रीण फारीक करता म्हाका उतना पूण तुमच्या उतरांत आमकां भरोसो आयलो आमी न्हिदला पूण हांवें सांगलें तें ओडना तांतू काले आसा कांय ना तोंदरे ना तुमी बरें न्हिदलात तें तें म्हाका संतोश देखून हांव 2 दिसांनी येता म्हणल्यार करेक्ट 2 दिसांनी एक लाख 5,000 रुपया काण घेवन ताका बँका पावोवन सगळे लोन फारीक केलें एक लोन ताका दवरलें हांवें ल्हानशें लोन 20,000 लोन दवरलें तें काल जालां आज तो बऱ्या कामार आसा आज आतां डिलिव्हरी जालें सकयल भुरगें बरें आसा आनी ताच्या बायलेक आमच्यान काम दिला नर्स ते वाव हां काम दिलां आनी ते बरें काम करता ती फॅमिली हॅप्पी आसा ताचें व्हरता आमकां काल जाय करेक्ट पळय कितें प्रॅक्टिकल जेजू प्रॅक्टिकल केलें जेजू व्हरता तुका मागता म्हणून सांगूना दोळे नाटल्यान दोळे दिले बुकेलां खावंक दिलें ताका मात्र गोत्तालें कोणा भूक लागता म्हणून देखून ताणें पिडा गूण केलें शिसांनी थोडे बडी बॉब मारल्यार ताचे लागीं वचून ताणें दोळे दिसांतल्या गूण केला तोंड दांप म्हणून वगैरे रावल्या की जेजू सीदो वचून तुमी वगैरे रावा ताका गरज आसा म्हणून ताची गरज सुदारशिला थोडे बडी आमच्या समाजांत थोडे बडी गरज नासल्यार आमकां येतल्या प्रॉब्लेमांत आमी गरज समजून करिचे तो म्हजे कडेन येवन दिवन आमी दम्मू बांदून रावचे न्ही थोडे बडी आमी वचाचे थोडे बडी तांकां इसारो लज आसता आसा पुरो आमी इसारचे लोक कुट्टून इसारचे प्रॉब्लेम आसात जाल्यार ओपन जातात रडून ओपन जातात करेक्ट अजापाकडची केदाळागे म्हणून सांगल्यार आमी एकामेकाची गरज समजून एकामेकाचो हात सांगात आमी घट्ट धरलो जाल्यार अजापा आमी करूंक शकता म्हणून सांगून हांवें एक सांगचें उतर आसा खंडीत आमी एकामेकाक मागीर काले आसा आमचें क्रिस्तांवपण करेक्ट तेंत क्रिश्चियानिटी म्हळ्यार रायट आमी एकामेक हेल्प करचेत तर क्रिश्चियानिटी करेक्ट आज आमी सांगता सेवा म्हणून आमची सेवा कितें जाल्यार कोता एका हाचे बोवारी मात्र आसा आतां इगर्जेन सांगचें जाल्यार सेवा म्हणून सांगतना वाडो मात्र येता वाड्याच्या भायर बारी अप्रूप येचे करेक्ट ते येताना बारी अप्रूप येचे देखून हांवें ते सेड सांगूंक गेल्यार अधिक प्रसंग जाता म्हणून चिंता वचना कित्याक म्हळ्यार ते मागीर आनी एका मजा येता करेक्ट देखून ती काले करतात आमकां सगळ्यांक बांदून ते भितर दवरतात केदाळे आमी केदाळा तें तावन आमी भायर येवन सेवा केल्या की भायर येवन दुसऱ्यांचें दूख समजून सेवा केल्या की ते पूर आज लिडर जाल्यात करेक्ट ती वचून वचो म्हण न्ही ही गरज आमकां फस्ट खंडीत आमचे जनन आनी मरण तेंत जावचें करेक्ट देखून ते गरज आसा पूण समजून आमी भायर वचाचे आमच्या शेजार वचाचे आमच्या वाड्यांत वचाचे वाड्यांत क्रिस्तांव मात्र न्ही वाड्यांत हिंदू भाव आसात मुस्लीम भाव आसात तांकांय मेळाचे आमी तांच्या कश्टांत बघायचे आज राजकीय रितीन आमी वचाचे सांस्कृतीक रितीन वचाचे सक्कड वचाचे त्यो तांचो देव तशें अशें उलोवंक ना आमी तांकां मेळाचे जाल्यार तांच्या देवळाक वचाचे आमी तांच्या पडलेक वचाचे तांचे कडेन आमी बांद दवरचे कित्याक म्हळ्यार आमचो देव मात तांणी पत्तेतात पळय देवाक पूण आमचो देव आमकां गोता आसा आमचो देव कितलो बलिश्ट म्हणून करेक्ट तो बलिश्ट आमकां गोता जाल्यार आमकां तांकां दिचे जाल्यार तांच्या लागीं आमी वचाचे न्ही करेक्ट ना आमकां तांकां एटॅच करूंक जायना आतां कित्याक आमकां मार पडटात आमी मार पडटात कित्याक म्हळ्यार आमी गुत्तून आसतना देवाक दिता तूं आतां आमी कितलेय डिग्री बूक वाचतात तूं MBBS शिकय जाल्यार काल शिकय जाल्यार कुठले बूक वाचतात एक बायबल संपूर्ण वाचलो कोणी जाल्यार आसा स्टार्ट जाता एंड केलो थंय तो जिविताचो बूक सर्गींच्या रजार वचत जाल्यार तो बूक तुवें आपणायचे तांतली उतर आपणायचे हांव सांगना की स्क्रिप्चर सगळे बाय हार्ट कर म्हणून कित्याक म्हळ्यार साध्य
देंवचाराक सगळी भयपाट आसा, सगळे भयपाट आसा देंवचारा. कित्याक जेजू कडेन तो गेल्लो आनी सांगले बायबलाचें उतरात ताणें, बायबलाचें उतरात तोळे फातर आसले उंडे कर, कित्याक नमस्कार मार पूण नमस्कार मार ते वयर तान उड तुका देवदूत धरती तुका सांगले खंय बायबल भयहाटा ताका. देखून सांगचे सगळे भयहाट आसले सकड देवाचे उतर पाळिनात, ते बिझनेस करून काण घेतात. भार जागृत आसा देवाचे उतर बिझनेस जावं नजो, देवाचे उतर बिझनेस जावं नजो, ते उजो मागीर ताका बांदून घालूंक जायना. बिझनेस केल्यार देवाचे उतर अनेकल्या परिवर्तन करचे जायचे, अनेकल्याचे कश्ट परिहार करचे जायचे. कित्याक म्हळ्यार जेजून ते जेजूचे उतर आयकतना तुका ते गुण जायचे ताणें. कित्याक तूं तशें आसाचे, तुजें तें कापडपण दवर न्हू, तूं मस्त मागणी कर न्हू, तूं कांय करना तर खालो फायदो आहा. थोडे जाण आतां कोरड्या लोकांना बँकांत डेपॉझीट दवर न्हू, तूं मागताय काय आलो फायदो आहा. चिरी बुती काडून वचूं म्हणून सांगला, कांय व्हरनाका वाणस ती घालनासतना वशे तुका, ताचे चिंता नाका तुका, चलोवचें आमी तुका. देवाचे उतर काढून देवाक ते बिझनेस जावन कन्वर्ट केले तले संगती आमच्या समाजात जाते आसात. समाज सेवा म्हणून सुरू करतात, आमी समाजाक बरें करता म्हणून सुरू करतात, पूण मागीर कालें करतात मिडिया आमचे सोशल मिडिया यूज करून थंयसर देवाच्या उतराचेर उलटा शिकोवन हाका तुमी एक कितें म्हणून आशेतात ब्रदर? हळें हांवें एवढं सांगलें तुमकां, आत्म्यान आराम केल्ले रक्तमासान एंड जावन वचो म्हणून. अस्कत काय हर एक मनशां थंय आसा. आतां तुका कळटा तूं ट्रॅक चुकून येते आसा म्हणून, तूं ट्रॅकार स्टार्ट केल्ले, तूं ट्रॅक चुकतना तुका कळटा, मागीर तूं तशेंच करता जाल्यार तूं पक्का बिझनेसमॅन. आतां थोडे जाण येतात आत्तां गूण करता, हिप्नोटिझम, मास हिप्नोटिझम म्हणटा ताका, मास हिप्नोटिझम ते आफ्रिकन्स पुरो करतात. थंय खाल जाता म्हळ्यार तुका गूण करता. जेजूच्या फाटल्यान मस्त जाण वचून आल्या काल्याक जेजू रप्प वचून ते जेवण दितालो, अद्भुतां करतालो. अद्भुतां करचेत पळोवंक लोक येतालो. तूं परिवर्तन जायनाय. हांवें केदार सांगचें, आतां मिलाग्रीस सांत आंतोनीचें नोवेन जाता, नोवेन जाताना थंयसर सांत आंतोनीचे इमाजेक इतली फुलां घालतात, ताका उसवास काडूंक जायना. सांत आंतोनीक दम्म बांदता म्हज्या लेखान सांगता जाल्यार. थंय 9 नोवेनां सांत आंतोनीचें तुवें खाण गेलें जाल्यार 9 नोवेनांत तुवें सांत आंतोनीची जिणी काणी घेवन 9व्या दीस तुवें सांत आंतोन जायचें. ताका आमी काले केला, जागो इकून दिवचो ब्रोकर केला, सेरी करून दिवचो माली केला, विजा दिवचो एजंट केला. ते न्ही सांत आंतोनीचें काम. सांत आंतोनी दुसऱ्या खंयच्या सांताचो भुक्त न्ही, सांत आंतोनी जेजूचो भुक्त. हर एक सांत जेजू खातीर मरतीर मेळ्ळे. ते आमी कॉन्सेप्ट सुकयता. देखून पोर्त पापसाहेबान हें केलें, मध्यस्थीन मोरी न्ही, मध्यस्थ जाल्लो जेजू एकलोच. कित्याक म्हळ्यार ताच्या रक्ताक दुसऱ्याक सरी करूंक जायना. ताणें रक्ताचें नाण नाला, तें नाण आमकां नाणूंक जायना. आमी मागाचें तसलें नाण आमकां मेळोवंक. कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या रक्तान नाल्ले करीत आमकां वचूंक जायना. आमकां आतां सुलाभ जाता सांगूंक, सुलाभ जाता, पूण ती रक्ताचें नाण आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागाचें. देखून ते मिसांव आरंभ केल्लें, तुमी सांगलें तें स्वार्थ रितीन गेल्यार आनी ते तुका काण घेवन तुका गिफ्ट आसा म्हण चिंत्या. आतां थोडे ब्रदर आमी पळयता, तांकां पिडेस्तांक गूण करचें गिफ्ट आसा, ते सोम्यान पुंक्याक दिल्ले. पुंक्याक तूं पयशे घाल्या काणे, ताय पयशे काणना काणे, तुका देवान दिल्लें गिफ्ट, धर्मार्थ दिल्लें गिफ्ट, तुका जाल्यार पयशांन सबलस येता. आतां इड्यांत एक ब्रदर आयिल्लो, हें मस्त फेमस ब्रदर, तो एक कुरीस काण म्हणलो 150 रुपयांचे कुरीस 1,500 रुपयांक इकून आनी एका दनपारा भितर 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया मुन्यांत गेलो. पयशे बॅक केल्ले, कुडले बॅन केले ताका. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पयशे बॅन तशें करूंक जायना. जेजूक तूं कुर्सार राव, तूं हें नाका सेकेल, हांव बिझनेस करता म्हळ्यार जायना. एक दीस मार पडटातूच तुका. आतां सगळें सोबीत दिसता. एंड ऑफ द डे तुका समाधान आसतना तूं मरताय. तुका गिल्टी आसता न्ही भितर. तूं गिल्टी आसतात. तूं कितें शर्मावं दी या टॉक दी, कितेंय दी, तुज्या भितर गिल्टी आसताय न्ही. आतां तूं पिये नाका म्हणून तूं शर्मावून दिताय, तूंच टायट पिवन पडताय. जर तर हांगा पडनाय, गल्फा गेल्ले कडेन पियेताय ती पडटाय. लिपोवन दवरूंक जायना न्ही. तर तुका गिल्टी आसतात पळय, हांवें सूख केला म्हणून. तूं सोरी नाय म्हणटाय, तूं कंप्लीट खजानांतल्यान सोरताय जाल्यार तूं कशें सोरी नाका म्हणून सांगताय. सांगूंक जाय, गिल्टी आसतात तुका. ते गिल्टी काडून तूं मरताय लास्टाक BP शुगर पुरो येवन. देखून आमी सांगचे हरये फुडें कुमसारांत आमकां मेळचें कृपा पळय खंय मेळना. देखून आजकाल ते कुमसारान आंत ती बरी. कित्याक म्हळ्यार मोर्न झडती एमकोण सर्ग ह्या 4 विशयांत कोणी टॉक दिनात. आमी ल्हान आसतना ताचे विशयान मस्त शिकतला. मोर्न झडती एमकोण सर्ग. आज कितें जाल्यार रेतीर पुरो कॉमेडी स्टार
तुका खुशी हांस येयल्यार जालें तुका हांव बरी बरी रेती म्हणटात आत्मीक रितीन तुका परिवर्तन जावचें कोण आहात रेतीरेक 5,000 लोक येयलो म्हटल्यार इम्पॉर्टंट न्ही ती एकलो परिवर्तन जालां की इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे राज एक कॅन्सर पिडेस गुण जाल्ल्यान संतोष पावना एक किडनी डायलिसीस जाल्लो पेशंट किडनी आयल्यान संतोष पावना एक पत्की मनीस परिवर्तन जावन देवाचे उत्रकाल चलता तेय दाबाजो चलता हे आमी समजल्यार खंडीत आमचे लायफ जिंगल काय म्हणटात जिंगल आला हो ब्रदर तुम्ही सांगताना उलयताना म्हाका पुरा गुजबम्स येवन आसा तूं काले उलोवचें काली दिसाचें म्हणून समजना पूण वेळ आमकां सांगता की वेळ जावन येयलो म्हणून सांगून देखून सुभाष बऱ्यो संगती कित्याक तुमच्या हर एका उतरांत आज हे पॉडकास्ट एक 2-3 पुटे आयकल्यार एक कंप्लीट रितीर तुम्ही हांगासर दिला तुम्ही रितीर दिवचे मनीस न्ही तुमी सांगच्या प्रमाणे पूण निमाणे तुमचे तातूंत एक संदेश एक मॅन्डेटरी ह्या शोचे देखून निमाणे तुमचो एक संदेश आमच्या लोकांक दिवचे जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशेतात अशें येता म्हळ्यार इतलेंच हर एका कुटुंबांत आज समस्या आसात आज आमी भुरग्यांच्या लेवलार बसून उलयचे आमी तशें करनासला आमी अशें करनासला तुवें शेत आसाचे हे इम्पॉर्टंट न्ही आमी एक भुरगो जायचे ती आनी तो कितें अशें येता आतां म्हज्या पुताक टुराक येचे व्हडले पिशे टुराक येताना तो बायबल आनी कुरीस काणगूण येता हेचें म्हळ्यार टूर म्हळ्यार ताणें तोच घोळटा तोच जोडटा तो येता एकलोच येता आनी ल्हान बजेटार येता कित्याक म्हळ्यार ताका सांगूंक जायना की तूं वचना तो म्हणटा डॅडा म्हणजे आतां हांव तरणाटोणे आमी आतां बोवाचे मागीर तुजी प्राय जाता म्हाका सोडटा येतो आतां तूं आमी आसरो पळयचे आतां आनी आमी मुखारसून वचचे देखून ह्या प्रायरेक हांव भोंवता डॅडा वचूं पळय आज ही वचूं आनी सद्दां येता ताका ट्रीप वचचें अशें आनी थोड्या भुरग्यांक दुसरे काले हॉबीज आसतात ते वचनाका रे तुका तेच न्ही तूं आतां फुटबॉल खेळटाय म्हणून गेल्यार म्हाका कोचिंग जाय म्हळ्यार तुवें आज फुटबॉल खेळोंक नजो तुवें क्रिकेट खेळाचें म्हाका क्रिकेटाचें इंट्रस्ट आसा म्हळ्यार क्रिकेट ताका जायना तें देखून काले दिजे त्या प्रायर 5 वर्सां दिवची चॉकलेट 5 वर्सां दिजे ते 15 वर्सांत तूं हें दी काले अल्फा मुगी काले खावंक तें दी 5 वर्सांत तूं वचून 25 वर्सां तरणाट्या तूं चॉकलेट खा म्हळ्यार तूं खावंक जाता जायना त्या टायमार काले दिले तेच दिजे आनी कितें आतांच्या भुरग्यांक धैर्य ना आतां एक बापूय इत्तां पडलो रप्प हार्ट अटॅक जावन काले करचें ताका गुर्तना तो गुगूल सोदता काले करचें म्हणून ताका व्हरून हॉस्पिटलार व्हरचें ताका गुर्तना तसले भुरगीं आतां आमची कित्याक म्हळ्यार आमी धैर्य दिना हेर एक फावटी तांकां आमी पॅम्पर करून सोडल्यात आतां एक आमी इज्रायलांत कशें म्हळ्यार एक भुरगो सेलोन येताना हट्ट धरल्यार रोडार तो पडलो उमते पडलो म्हळ्यार ते सोडून येतात आवय बापूय ते सोडून येतात तो मागीर पुसून धरून येता हात पांय घालून फाटी धांवन येता कित्याक आतां गोत्ता सोडून गेल्यार कोणी ना तांकां म्हणून तशें करीत आमी विचारले पुरो दिवचें न्ही घर जाल्ले दिजे आनी आमचे समजाचे खंय तावन पयशे येतात म्हणून ते समजून दिल्यार खंडीत आमची भुरगीं एक समाज बरी जाता कुटुंब बरें जाता आनी एक निमाणें सांगचें कालें म्हळ्यार भुरग्यांच्या मुखार तुमी झगडे करनाकात भुरग्यांच्या मुखार सोरोप येनाकात भुरग्यांक पाड देख दिनाकात तुमकां पिवंक आसा रुमा भितर बंद करा बरें पियेतले पयलीं पिये जेवा घट्ट भुरग्यांक कळचें नाका तूं पियेताय म्हणून पाड मेसेज तो मागीर गेल्ल्या कडेन पुरो पियेता देखून आमकां आमची भुरगीं कितें आमी करतात तें फॉलो करतात देखून ते निमाणे एक संदेश दितलो कित्याक बरी समाज आमचो लोक ना आसतो एक 3 लाख लोक कोंकणी तितलोच तासो तो मुग्ध जाता न्ही इल्ल्या वर्सांनी मुग्ध चड दीस नात कित्याक म्हणून आमची पुरा लोक भायर आतां येते आसात देखून असल्या भुरग्यांक आमी हांगात करून बरें करून जिवीत दिवंक आनी मेन सोम्याचे उतराकाल त्या उतराकाल बायबल वचून शिकयचे आमी केदार सांगचे आसता चलती मागडी एक तुमी दिजेत कित्याक म्हळ्यार चलती मागडी बूक मोरता पर्यंत आमकां चलती मागडी पवित्र पुस्तकां म्हणटा तूं ल्हान आसतना दूद पियेताय व्हड जातानाय दूद तूं पियेता जाल्यार तूं अबनॉर्मल व्हड जाताना तुवें घट्ट कण खायचें देखून हांवें सांगचें वडिलांनी आयकता आयकोन दित आमच्या समर्थेचे एक 8th 5th 6th 7th पर्यंत पुरो चलती मागणी मागीर तुवें ओडखाण दिजे पवित्र पुस्तकाची उतरां हर एक फावटी ती कोट्स इल्ले एटलिस्ट तांकां हर एक अध्याय वाचून सांगतले बरी एक क्लास आसाचे दुतोण्याच्यो कित्याक एक पात्र करतना तुका देवाचें उतर अडकलता म्हाका हर एक दीस म्हाका एक स्क्रिप्चर सोमा उडासना सोमा सत्संगा जाल्यार पूण म्हाका हर एक बायबल वाचतना ते करतना सोमाणी हांव देवाचे विरोध येता म्हणटा जाता म्हाका विरोध येता ती म्हणजे ब्रेक पडटा मागीर हांव वचना एक पातळ करूंक येता जाल्यार कितेंय एक जाता हर एकल्याक ताळणी आसता तांच्या रित्यो ताळण्यो आहात सैतानान काम करचें तेंत ताणें तेंत मारचें तुजें की उणेपण आसा तेंत मारचें विकनेसार मारचें पियेतले जाल्यार पियेतले तुका करूंक जायना तसलें पडटा आनी देवाचें उतर आयकता सोमा अडकलता आमकां सू करूंक वचूंक अडकलता देखून चलती मागणी वाचतल्या टायमार चलती मागणी वाचचें देवाचें उतर वाचतल्या टायमार देवाचें उतर दिवचें आमी खाली इगर्जेन वाचप वचलें कुठलें जायना उतर कित्याक आज न्यू लायफ पेंतेकोस्त पुरो इतलें स्ट्रॉंग कित्याक पोर जेमिमान सुवार्थ प्रगट केली ते कॅथलीक न्ही ते ताचे मूळ कॅथलीक ते न्यू लायफाचे भुरगे
स्तुतीज आराधनाचे भुरगे ते देखून ताणें 140 crores लोकांक वन टायम ताणें सुवार्ता दिली. ताका तें साध्य जालें. कित्याक आमच्या भुरग्यांक साध्य जायना? कितले अचिवमेंट करता हांव, बारी अचिवमेंट करता. एकल्यार सोम्याक सांगता बे हांकां सोम्या सांगू देखून तुजें नांव वयर येता तुका सांगता हांव तुज्या बापाच्या मुखार तुका हांव वळखना म्हणटा. आज जेमी म्हाका हांव एप्रिशिएट करता ते क्रिकेटान न्ही. ताणें सोम्याक ताका मेळ्ळें त्या लेवलार ताणें 140 crores इंडियाच्या लोकांक एकात्तर टायमार ताणें सुवार्ता दिली. भायलो लोक सोडी आमी आज सोम्याचे भुरगे म्हणून व्हायरल जाले. ते इम्पॉर्टंट. आमी खंयच्या गांवांत आसूं दी, अमेरिकांत आसूं, लंडनांत आसूं दी, आमकां हांगा पयस ज्ञान दिला. आमी थंय वचून सोम्याक दिवंक आसा. आमी हांगा दुकराच्या अंगडी वचून सलदोरान की दुकराच्या अंगडी वचून त्या रक्ताक 2 पॅकेट रक्ताक जगटाव आमी 2 पॅकेट रगत चड घाल म्हणून सोम्याच्या रक्ताक आमी कोणी जगडना. राईट. हे एक संदेश काय म्हणून कुटुंबांत आमी बरें जियेचे, देवाचे उतरां काळ जियेचे, सांगाती मागण्याक बसाचे. कितले बिजी आसूं दी मागण्याचो एक वेळ आसा येता कुटुंबांत. ते इल्लेशे मागणे जाल्यार ल्हान पुरो व्हडले हांव 100 नामान मरये सांग म्हणून सांगना. एक नामान मरये ते करेक्ट नामान जायचे मरयेक. भुरग्यांक कळाचे काले नामान मरये म्हणून. राईट राईट. आनी कित्याक म्हळ्यार म्हज्या घरा एकलो ल्हान आसतना येतालो एक भुरगो. ताणें नामान मरये सांगचे कशें वता कॉमेडी जावंक पुरो. नारले पोरले गितेश्ट आनी फॉल चींज जावन ताच्या घरा काळे सांगता ते पिवून ताका गुतनाटले. तो सोनवार आनी आयतार आमच्या घरा रावतालो. नारले पोरले गितेश्ट आनी फॉल चींज काले म्हणून आमकां काही गुतनाटले ल्हान आसतना. मी ल्हान ताच्या घरा सांगचे ताणें सांगचे आमी जोर आसचे जाल्ले. करेक्ट. ताका करेक्शन करूंक आमकां काही गुतनाटले. आमी तशें तोट्यार सांगून हाडले त्या वेळार. तशें आतां करेक्ट नामान मरये कृपेन ती कित्याक बरलेली स्त्रिया भितर कितें सदैव हे आमी एक नामान मरये सांगल्यार पुरो. 100 सांगायचे म्हणून हांव सांगना. कित्याक म्हळ्यार मोस्तू सांगले कुठले आमची मोतकींक ही आसता ती घाले जाल्यार हांगा घाले जाल्यार वॉट्सॅपार कोणी मॅसेज आयली की ती आयली की म्हणून हे करेक्ट दवरून कुटुंबांत मागणें केल्यार खंडीत ती भुरगीं बरी जातात. बरे क्रिस्ती कुटुंब आमकां वाडोवंक जाता. समाजांत आमी बरें ओंपूंक जाता. करेक्ट. एका कुंगाराच्या फंक्शनाक एमसी आसल्या वेळार पाद्राप येवंक लेट जालो. देखून हांवें सांगलें गुरकाराक आळे ऑलरेडी हांगा 12:15 उतरलें दनपाराचें फंक्शन. तुमी लेट केलें जाल्यार आनी चड लेट जातलें. देखून पाद्राप आयलें व्हडना पाद्रापाचें म्हाका वळख जावं पाद्रापा लागीं उलयता. देखून मागणें येयलें शॉर्ट करा चड लांब करनाका तो म्हणटाना ना मागणें जाय जेतो कुंगाराचें फंक्शन कुंगाराक तो मागणें म्हणून जाल्यार कशें. हांवें सांगलें कुंगार इगर्जेन ते मिसा वेळार ते मिसा व्हरून व्हडलें मागणें आसा गे म्हणल्यार हांव काय व्हडलें सैतराचें एजंट म्हणल्यार बरी म्हाका पळय लागली. सो देखून आज ब्रदरांनी हांगा बरो संदेश आमच्या लोकांक दिला. आनीक इतलें आसतना ब्रदर तुमकां हांवें ओडोल सांगल्या प्रमाणे तुमी येदोळ बरें काम करनासात सोम्याच्या सक्तीन तुमी बरोवन आसात. आनी हांगासर आमी बसून आसा जागो इन्फेंट जिजस तुमकां मोगा आसा तुमी हांगा सुमार टायम हांगा येतात. ह्या वेळार सर आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन तुमकां मागचें इतल्यांत येदोळ तुमी कितें करनासात देवान आशिर्वाद घाला. मुखलें तुमचें मिसांव कितें आसा तुमच्या स्नेहालया खातीर जावं दी ह्या समाजा खातीर तुमचें कितें प्लॅन आसा तो पवित्र आत्मो तुमच्या हातांक तुमच्या मोतीक घट्टाय बोळ जणवाय दिवन आमीन मुखार व्हरून दी म्हणून आशेता. थँक्यू. सर बोळ भलायकी तुमकां मेळोवन दी तुमच्या स्नेहालयाचें तुमच्या कुटुंबाक स्पेशली तुमच्या कुटुंबात असो मोग संतोष अशें तो मुखार वचून लांब आवक बरी भलायकी कित्याक तुमचे तले मनीस आमच्या समाजाक जाय जाल्ल्यान तो देव तुमकां आवक भलायकी दिवन दी म्हणलें म्हजें मागणें. देव बरें करूं. तुमकां इतलो वेळ म्हाका आयकल्ल्या खातीर थँक्यू सो मच. येस आमच्या आईल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणाचें कित्याक कार्मेल कॅफे घेवन खुशी जाली म्हणून पाती येता. खंडीत संतोष जालो. मस्त संगत्यो आमी शेअर केलो. ओके. तर मोगाच्या विक्षकानो तुमकां करूंक अशें इतल्यांत ब्रदराक तुमी आयकला पूण हो पॉडकास्ट एक 2 या 3 पुटी पळोवंक जाय जाल्यार व्हडना तुमी कांय काम करता आसतना घाला आयका कित्याक हातूंत मस्त रिफ्लेक्शन आसा. कार्मेल कॅफेचो एकच उद्देश हांगा तावन तुमी खाली एंटरटेनमेंटा खातीर पळोवचे प्रोग्राम न्ही तुमी पळयचे तुमी ताचे नियाळ करीचे आनी हाचे वरवीं तुमचें जिवीत बरें जायचें म्हणलो असो आमचो उद्देश. एखाद्या वेळार आयचे पॉडकास्ट तुमकां रुचला जाल्यार आमच्या खातीर शेअर करनाकात. तुमकां जाल्लें बरेंपण वांटून घेया कित्याक सुवार्ता प्रगट करचें काम ह्या वरवीं जावन दी म्हणली आमची आशा. देखून आमच्या कार्मेल कॅफेक कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करा. कितें बरें जालें कॉमेंट्सांनी तिळसिया. सांगात ब्रदरान सांगल्यान कितें सूख म्हणून तुमकां भोगता वा आमी सांगल्यान कितें सूख म्हणून भोगता बऱ्या उतरांनी कॉमेंट्सांनी तिळसिया आमकां करेक्शन करूंक बरें जाता. हे ब्रदरान वडोली म्हणा. देखून कॉमेंट्सांनी तिळसिया लायक करा. तशेंच आज हो एक एपिसोड तुमच्या मुखार हाडूंक स्पॉन्सर जावन आमकां सहकार दिला MCC बँक लिमिटेड. MCC बँक आमचें बँक. तशेंच न्यू टेक इंडस्ट्रीज बायकांपाडी ह्या सर्व आमच्या दानींक तांच्या सहकार्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या हप्त्यांत परत अनेक एपिसोड काण घेवन बऱ्यांतलो बरो टॉपीक काणून तुमच्या चिंतपाक ईड दिवचे खातीर तुमच्या सांगात हांव वाचतली. तवळ पर्यंत तुमच्या सहकार्याक तुमच्या मोगाक आमी रेडी समेस्तांक देव बरें करूं.